मोगाच्या न्हू सोम्याच्या जिवनपणाच्या दिसा एक कुटुंब जावन आमी ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी देवाची राजाची बरी खबर परगट करूंक उलो दिता. तशेंच आज आमी व्हडा संभ्रमान आनी उल्हासान परत आमच्या देव मंदिरान मिसाचें बलिदान भेटोवंक एकठांय जाल्या. सांगाताच आमच्या फिरगजेचो समुदायाचो दीस आमी संभ्रमता. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमी देवाक अर्गां दिवया. सलमाउरायान जेन्ना सर्वेस्पुरा देवाक मंदीर बांदून सल्ल्याची पेट थंयसर स्थापन केली, इस्रायलाच्या सगळ्या समुदायेन संतोशान काणिको हाड टेंपलांत अर्पिल्ल्यो. आज आमी वर्त्या संतोशान हांगासर आयल्या. आमची काळजां मनां कुटुंबां वाडो आनी सर फिरगस कुटुंबां जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिया आनी व्हडा भक्तीपणान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आयती जावया. आतां आमी उबी रावन प्रवेश गीत गावया. सोमेस्तांक बरो दीस मागता आनी समुदायाचें बरें फेस्त मागता. आनी आयच्या दिसा ह्या भक्तिवंत संभ्रमीक अर्गामिसाक आनी नवी कृत इगर्ज ह्या आशिर्वादी करच्याक आयिल्ल्या देशाचो चान्सलर भोवमानाधीक विक्टर जॉर्ज डिसोजाक आमच्या सर्वांच्या नांवे हार्दिक स्वागत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हे नवीकृत केल्लें देव मंदीर परत्यान देवाक समर्पूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. देखून देव आपले कृपेचो आदार आमकां दिव आनी आपल्या बळान उदक पवित्र करूं म्हणून आमी कालतेपणी देवा लागीं मागया. हे उदक आमच्या प्राजिताचो गुर्त जावन आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्या उडासाक आमचेर शिंपडयतले. ह्याच पवित्र केल्ल्या उदकान हे मंदीर नितळ जातलें आनी आमी पयल्या सुवातेर भवर्तान आनी मोगान येवकोटून आमकांच
ह्या संवसारांत उबारलेलें देवाचें जिवंत मंदीर करून दाखोवया आनी सर्व मनशां थंय दाखोवच्या अपरिमीत मोगाची साक्ष आनी खुणां ह्या फिरगजेंत ह्या संवसारांत आमी जावया. एक घडीभर आमी मौन रावया आनी ह्या पवित्र तेंपला खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी फिरगजेच्या कुटुंबा पासून ती मागया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तू तुजे तावन जिविताचो उजवाड देखतात आनी तूं मनशांचो कळनासतना मोग करताय. तूं तुज्या बापाय सारक्या मोगान आमकां पोसताय मात्र न्ही, बगार तुजे व्हडे काकुळतीन तुज्या मोगाच्या दोवान आमची पातकां धुवन काडताय आनी आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्ता थंय आमकां निरंतरी फाटीं हाडताय. पातकी मनीस पवित्र स्नान घेतिल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्ता सांगाता मोरोन नीतपणाचें पुनर्जिवत जोडून क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे आनी सासणीक इनामाचे हक्कदार जावचे म्हणून तुज्या काकुळतीचे योजनेन तुवें थारायलाय. देखून हें उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर आनी ह्या उदकाचो शिवर आमचेर आनी ह्या मंदिराच्या वणटीचेर पडोवन हें थारण हाडच्या नितळायेची खुणां जावं. ह्या वरवीं क्रिस्ता थंय आमी नितळ जावन तुज्या पवित्रात्म्याचें मंदीर आमी सर्व जावंक पावूं. आमी ह्या देव मंदिरांत दैवीक गूट संभ्रमून चलोवच्या सर्व आमच्या भावा भयणी सांगाता आमच्या सर्गींच्या जेरुसलेमाक पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. Isopan moje udak shinda Yesu mia ani hauni terza dolo du mata ani makasar do boza Sopan moje udah cinta Yesus mia
देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुज्या मांडावळी प्रमाणे सोलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्तकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळून हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रतेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आलयलेले साळणींत कचरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो चुकी दिसून येतात. कुंभाराचें आयदान बट्टेंत घालून पारकितात तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपांत जाता. फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हणून कळून येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताची वांकडणी करिनाका कित्याक हिस हर एकल्याची परिक्षा. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा tuca din vasum favor. 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 सर्वेस्परा तुका दिन वासूं तुझ्या नावाचे की गाजोंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचें तुजें विश्वासीपण वर्णूंक फावो. महोन्नत देवा सर्वेस्परा tuca din vasum favor. नीतिवून काजरा माडा पोरी वाटतलो. लेबनानाच्या देवदारुका भाशे वयर सरतलो. सर्वेस्परा tuca din vasum favor. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणान वाटतले. प्रायस्त तरी फळ दितले. सारान भरून 5 जावन उरतले. सर्वेस्पर नितीवन म्हूण पासावतले. तो एकलोच म्हजें खडा ताचे थंय ना कपाट. सर्वेस्परा tuca din vasum favor. सर्वेस्परा tuca din vasum favor. सांत पावलून कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसतल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मोरणाक गिण सोडलें. ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा खंय आसा तुजें कूस? पातकस मरणाचें कूस आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बोळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावानो, थीर रावा, दंडळ नाकात. सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लगदून रावा. सोम्या थंय रावून तुमी काडटात ती वावट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचें उतर हे. देवाची ओडोकार.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. सानुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभवार्ता. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो. एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाटीवर येतकी ते दोगी खणयंत पडचे नातले. एक सीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो सीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसलें आडें तुका दिसना. कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतलें आडें दिसनातल्या तुवें तुज्या भावाक बाबा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून तुवें म्हणचें जाल्यार कशें? का पाट्या? तुज्या दोळ्यांत असलें आडें पयलें काण आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. बरो रूख फाड फळ दिना आनी फाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीची आंजुरां काडूंक मेळनात वा सारंटीच्यो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनशान तोंडांत उसारचें. देवाचें उतर हें क्रिस्ततय म्हज्या मोगाचनो. जेजूच्या भोवपवित्र काळजाक समर्पण दिल्ल्या ह्या मड्यांत्यार फिरगजेंत आज दोडतो संभ्रम. नवीकरण जाल्ल्या देव मंदिरांत नव्यान प्रवेश आनी युक्रिस्ताचें बलिदान आमी समरमता. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें येसुमिया दळबरांच्या. किर्तनकाराची उतरां आमच्या काळजान आयच्या दिसा उमाळून येतात. दुसरे सुवातेर आज फिरगज समुदाय सोदीस, फिरगज सोदीस. फिरगज एक भावार्थी कुटुंब, युकरिस्तीक कुटुंब अशें म्हणटा आसतना आमकां उडास येता पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो. हा बागी कितलें भावा भाशेन भयणी भाशेन एकवटान जियोवचें म्हणून. देव मंदिर म्हणजे इगर्ज आनी फिरगज हांकां लागशिल्लो संबंद आसा. देवाक आनी देव परजेक वर्तो संबंद आसा. इगर्ज नासता आसतना फिरगज ना. देव मंदिर ह्या इगर्ज फिरगजेचें एक केंद्र जावन आसा. गांवांत इगर्ज एक भावार्थ असो संकेत या एक साक्ष अशें म्हणटा आसतना इगर्ज आसल्या वेळार त्या गांवांत, त्या हळ्ळेंत, त्या शहरांत क्रिस्त जी येता थंय एक देव मंदिर आसता, क्रिस्ता मंदिरां आसा म्हणून. तशेंच क्रिस्त मात्र जी येता न्ही ह्या सुवातेर क्रिस्तांव जी येता म्हणून लोकांक समजता. इगर्ज क्रिस्तांवपण परगट करता, क्रिस्ताकी परगट करता. मोगाचनो, जेजू क्रिस्ताच्या जिणयेंत सिनेगोग आनी देव तेंपलो महत्वाचो स्थान घेता. मरयेन बाळका जेजूक तेंपलांत हाडलो आनी थंयसर तेंपलांत बाळका जेजूक समर्पण दिलो. व्हड जाल्या उपरांत जेजू सुमार 12 या 13 वर्सांचो आसता आसतना, एक टिनेजर जावन आसतना जेजू तेंपलांत आसुल्लो. शास्त्र्यां लागीं, मतपेरां लागीं पवित्र पुस्तका विशीं तर्क करतलो, पवित्र पुस्तकाची जाणवाय हेरांकी दितलो. आनी देव तेंपलो म्हज्या बापाचें घर म्हणून मरयेक तिणें सांगल्लें आसा. जेजूचें परगट मिसांव काम सिनेगोगांत कफरनावांत सुरू जालें सुमार 30 वर्सांचे प्रायर.
जेजून परगटचिनी सुरू केल्ल्या उपरांत आमी आयकत हांव जेजून देवाळ शुद्ध केलें. उदक वतून न्ही, या पेंट काड न्ही, या रिपेर या दुरस्ती कर न्ही. बगार तेंपलांत व्यापार करतल्यांक हेरांचो फायदो उठयतल्यांक भायर धांवडोवन देव तेंपल जेजून नितळ केलें, शुद्ध केलें. ह्या वेळार जेजू म्हणालो, म्हज्या बापाचें घर मागण्याचें घर, पूण तुमी केलां तें सोरांचें बुयार म्हणून. तर मोगाचेनो, देव मंदिर म्हळ्यार कितें? इगर्ज म्हळ्यार कितें? इगर्ज म्हळ्यार कितें? जेजूच्या सुत्रांनी सांगचें जाल्यार इगर्ज म्हळ्यार देव तेंपलो म्हळ्यार दोन संगत, देवाचें घर आनी मागण्याचें घर. देवाचें घर म्हणजे कित्याक? देव हांगासर वस्ती करता. जेजून म्हळां, हांव तुमचे सांगाता आसा संवसार सरा पर्यंत. दुसऱ्यान इगर्ज जावन आसा मागण्याचें घर. भावार्थी लोक सांगाता मेळटा, देवाक भेटता, देवा कडेन मागता, देव आयकता आनी देव उलयता. ह्या संदर्भार मागण्याचें घर म्हळ्यार देव मागणें करिना. बघा, देवाक मागणें करची गरज ना. मागण्याचें घर लोकाक, आनी देव आमचे मागणें आयकता. तें आमचें घर. इगर्ज देवाचें घर, इगर्ज देवाच्या पर्जेचें घर, आमचेंय घर जावन आसा. आमी साबार जाण आसा. साबार कुटुंबां सांगाता मेळटा आसतना व्हडलें बांदप जाय, व्हड सुवात जाय साबारांक एकोमोडेट करूंक, आनी सोबाय जाय, सवलतो जाय, बांक जाय, कदेलां जाय, फॅनां जाय, मायक जाय इत्यादी. देवाक व्हडली सुवात गरज ना. देवाक बांक कदेलां फॅनां गरज नात. की आमचें मंदिर देखून आमच्या मागण्याक, आमच्या आराधनाक पुरक जावच्या खातीर ह्यो वस्तू आमचे खातीर गरज आसात. ते देव टेंपलांत आमी दवरता. कित्याक देवाक गरज ना. देवाक ल्हानशी सुवात जाल्यार पावता. जेजू गर्दनाच्या गोट्यान जल्मलो. ल्हानशा उंड्यांत आनी इल्ल्याशा वायनांत तो आमच्या मदें हजर जाता. तो आमच्या सांगाता रावता. पवित्र पुस्तकां मारिफात तो आमच्या लागीं उलयता. अशें म्हणटा आसतना व्हडल्या रावळेर देवाक जाय म्हणून गरज ना. पूण व्हडलें बिल्डींग आमी बांदता जाल्यार तें आमचे खातीर जावन आसा. देवाच्या घरा आमी रावा जाय म्हणल्या खातीर. आमी साबार जाण आसा, देव एकलो मात्र आसा. त्या देखून आमकां साबारांक एक जागो जायचे खातीर, आमकां मागण्याक आदार जावचे खातीर, भावार्थ उसारूंक आदार जावचे खातीर हें देव मंदीर प्रत्येक तरान आमी बांदता आनी एक विशेश स्थान आमच्या जिवितांत ताका दिता. देखून इगर्ज हॉल न्ही, इगर्ज समुदाय भवन न्ही. आमची कार्य, आमची सांस्कृतीक प्रदर्शनां, मनोरंजन कार्यक्रमां, आमची तालेंत दाखोवची सुवात इगर्ज ह्या देव मंदीर न्ही. देवाक सतान आनी स्पिरितान आराधन करची सुवात जावन आसा देव मंदीर. जेजून म्हळां, हें तुमी करा म्हज्या उडासाक. हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हणली आज्ञा पाळची सुवात, युकरिस्त आनी सक्रामेंत भेटोवची सुवात ही पवित्र सुवात जावन आसा देव मंदीर. सर्गींच्या आंज बोडव्यां सांगाती आनी सांगात भक्तां सांगाता मेळोवन देवाक महिमा दिवची सुवात जावन आसा देव टेंपल. देवाचें काम करची सुवात जावन आसा देव मंदीर. लितुर्जी आमी म्हणटा, कोंकणींत देव स्तुती म्हणटा. पूण लितुर्जी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ लावोस म्हळ्यार हिब्रू ग्रीक भाशेन लोक, लायक लोक सगळो, आनी एर्गोन म्हळ्यार काम, या एनर्जी, या स्ट्रेंथ, या देवाचें काम करचो जागो. आमी मीस भेटयता आसतना आमचें काम आमी करना, देवाच्या कामांत आमी भागीदार जाता. हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हूण सांगता. देवाचो उडास ना जाल्यार, जेजून केल्लें कितें आमकां उडास ना जाल्यार आमी मीस भेटयल्लें, सक्रामेंत भेटयल्ल्या प्रमाणें जायना. देखून
हें पुरा करूंक आमकां पवित्र जागो जाय आनी ह्या सुवात जावन आसा देवाचें मंदीर. इगर्जेंत आमी सांगाता मेळटा आसतना बरें संगीत आसा, बरें क्वायर आसा जावंक पुरो, सोबीत आल्तार आसा, फुलां आसात, सवलत्यो आसात आनी गणगणीत विगारांचे जावं दी, थोड्या पाद्र्यापांचे जावं दीत, सेर्मांव ह्या प्रसंग आसात. हें पळोवंक आमी येवचें न्ही, पूण देवाची सकत प्रगट जावची एक सुवात जावन आसा ही देव मंदीर. देवाची सकत आमकां मेळ्ळ्यार मात्र आमी इगर्जेंत देव मंदिरांत येवचें सार्थक जावन आसा. पवित्र पुस्तक तातूंत पयलो ग्रंथ आसा, उत्पत्ती ग्रंथ आसा आनी थंयसर आमी आयकता एक फावटी जाकोब एका पवित्र सुवातेचेर आशिल्लो, पयण करतालो आनी ताका खंयसरी रावोंक जागो नासलो. त्या पवित्र सुवातेर न्हिदलो आनी थंय न्हिदल्या वेळार ताका देवाचो ताळो आयकलो. देवा तावन थोडें ताका समजणी ताका मेळ्ळी आनी उपरांत ताका कळ्ळें तो एका पवित्र सुवातेर आशिल्लो म्हणून. उपरांत बेतेल म्हणलें नांव त्या पवित्र सुवातेक ताणें दिलें आनी जाकोब म्हणालो त्या सुवातेक, हें देवाचें घर, हो हें सर्गींचो दरवाटो. हें देवाचें घर, हें सर्गींचो दरवाटो. हेंच आमी आमच्या इगर्जेक म्हूण येत. हेंच देवाचें घर, हेंच सर्गींचो दरवाटो, हेंच सर्गींचो दरवाटो. जर तर इगर्जेचो दरवाटो आमी पळयना जाल्यार सर्गींचो दरवाटोय पळोवंक आमकां कश्ट मारतले. इगर्जेची मेटां सोडना जाल्यार सर्गेची मेटांय सोडोवंक कश्ट मारतले. दिसो म्हाका मेटां सर्गाक सडची, तुजे सरशीं देवा म्हणलें कंतार आसा. तातूंत म्हणटा हांव, दिसो म्हाका मेटां सर्गार सडची. ही सर्गार सडची मेटां खंय आसात? ह्या संवसारांत आसा, आमच्या इगर्जेंतच आसा. इगर्जेंत मेटां म्हळ्यार खाली कॉन्क्रीट या सिमेंटाचे मेटां म्हणून न्ही. कितें आमकां पवित्र पुस्तक देवाचें उतर सांगता, थिंच जावन आसात मेट आमी सर्गाक सडचे. तें आमकां हें मेट हांगासर मेळटा. ह्या सर्गींच्या दरवाटो हांगासर उक्तो जाता. सोडवणदाराचें काम हांगासर मुंदरसून वता. देखून देवाचें घर, सर्गींचो दरवाटो ही दोनी संगती सांगाता येतात आनी देखून आमी हे इगर्जेक लागते करयत. जेजू ह्या इगर्जेंत आसा आनी जेजू म्हणटा, हांवूच जावन आसा दार, हांवूच जावन आसा वाट, हांव जावन आसा दरवाटो. हें आमी उडासाक हाडयत. देखून दार एका बिल्डिंगांत गरजेचें जावन आसा. घर उक्तावण करता आसतना, एक बिल्डींग उक्तावण करता आसतना, इगर्ज उक्तावण करता आसतना पयलें सुरवात दरवाट्याचेर बांदून आसा. हो सर्गींचो, पूण इगर्ज जावन आसा सर्गींचो दरवाटो म्हणून आमी सोमेस्तांनी मानून घेवचें गरजेचें. आमचें क्रिस्तांव जिणी इगर्जेच्या दरवाट्यांतल्यान पाशार जाता. ह्या तुमच्या इगर्जेच्या दरवाट्याक सक्कड उडास आसा, कित्याक सक्कड तुमी ह्या इगर्जेंतल्यान पाशार जातात, त्या दरवाट्यांतल्यान पाशार जातात. भुरग्याक बावतीन दिता आसतना याजाक दरवाट्या सशीन येता, तुमी दरवाट्या मुखार रावतात. भुरग्याक ताच्या आवय बापयक, पदर मोदरणीक, कुटुंबाक थंयसर दरवाट्या कडेच स्वागत मेळटा. आनी एपटी पळयता जाल्यार काजाराच्या दिसा व्हंकले न्हवऱ्याक इगर्जेच्या दरवाट्या कडेन याजक स्वागत करता आनी तांची नवी जिणी सुरवात करूंक आपोवणें दिता. निमाणें जाल्यार मरणाच्या दिसा, ह्या मरणाच्या दिसाय आमची पेट, आमची निर्जीव कूड ह्या दरवाट्यांतल्यान भितर येता, ह्या दरवाट्यांतल्यान सिमेस्त्रेक भायर येता. सगळें क्रिस्तांव जिवीत आमच्या इगर्जेच्या दरवाट्यांत भितर येता, आशार पाशार जाता. देखून हे पवित्र देवाचें मंदीर आमच्या जिणयेचें केंद्र जावन आसा म्हणल्यार आमी उडास दवरया. पूण इतलें आसूं न्ही, मंदिराक इगर्जेक कितले फावटी आमी भितर सरता. हप्त्याक एक फावटींगी, 2 फावटींगी, आयतारा मात्रगी, सबार फावटी आमी इगर्जे कंपाउंडाक येता, विगाराक बेडता. दिसा 1, 2, 4 फावटी म्हणी फिरगेच्या दप्तरांत फावटी येता, इस्कालाक वेता, ह्या कंपाउंडांत आसता, मुखाल्यान पाशार जाता. पूण देवाच्या मंदिराक भितर सरोन देवाच्या घराक, आमच्याच घराक भेट दिवची संवय आमकां आसाय की हो तितलो भावार्थ आमी उसारचो
आमी कितें पाती येता तें करचें बरें म्हूण आनी बरी आशा आमकां आसा गी म्हणून पळय जाय. हांवें एक कडेन 2 कडेन पळयलां. इगर्जेच्या दफ्तरा कडेन विगारान एक बोर्ड घाल्लो आसा आनी तो बोर्ड असो आसा, पयलें जेजूची भेट, उपरांत याजकाची ह्या दफ्तराची भेट म्हणून. पयलें जेजूक मेळ, उपरांत याजकाक मेळ. पयलें जेजू आसूं गरजेचो. याजक जेजूचो एक प्रतिनिधी उपरांत, ताचो सेवक उपरांत. पयलें जेजूक भेट, जेजू कडेन तुजें कामां कर, जेजू कडेन उलय, उपरांत याजका कडेन, या दफ्तरांत, या हेरा कडेन तुजी गरज सांग. तें आमी मतींत दवरया. पयलें जेजूची भेट, उपरांत याजकाची ह्या दफ्तराची भेट आमी करया. दुसऱ्या सुवातेर आज फिरगजेचो दिवस. फिरगज कुटुंबाचें कुटुंब, फॅमिली ऑफ फॅमिलीज. फिरगज विगाराच्या गोवळीक मुखेलपणा वरवीं क्रिस्तांव मिसांव करचें समर्पीत समुदाय. आमचीं कुटुंबां बरीं आसल्यार फिरगज कुटामी बरें आसता. आमच्या घरांनी मागणें आसल्यार इगर्जेन ती मागणें करूंक सुलभ जाता. आमच्या घरांनी मोग, सहकार, सोडदोड आसा जाल्यार इगर्जेच्या कार्यक्रमांनी मोग, सहकार दिवंक सुलभ जाता. इगर्ज दुरस्ती करूंक सुलभ, इगर्जेन नवीकरण हाडूंक सुलभ, इगर्ज सोबोवंक सुलभ. पूण आमची कुटुंबां, आमची जिणी दुरस्ती करूंक, आमची जिणी, आमची कुटुंबां नवेकरण करूंक, भावार्थ बरवसो मोग वाडोवंक चड वावर गरज आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी देवाचें मंदीर जावचें गरज आसा. अशें म्हणटा आसतना उडास येता, बेजमेंताक गेल्ल्या वेळार विगारा कडेन एकली आवय आपल्या हायस्कुलाच्या शिकच्या भुरग्या विशयांत, पुता विशयांत अशें म्हणाली गई, फादर, हो म्हजो भुरगो शिकना, पाटी उलयता, घरा काम करना, घरा वेळार येना म्हणून. कितेंय जावन हो जेजू परी जाल्लो जाल्यार आमकां वर्तो संतोश जातो. हो भुरगो जेजू परी जाल्लो जाल्यार आमकां वर्तो संतोश जातो म्हणून. त्या दळा तिचो पूत थंयच आसुल्लो विगारा कडेन अशें म्हणलो, फादर, म्हजी आवय मरये परी जाता जाल्यार, म्हजो डॅडी झुजे परी जाता जाल्यार तेन्ना हांव जेजू परी खंडीत जावंक म्हाकाय साथ जाता म्हणून. अशें म्हणटा आसतना आमी बागेवन जाय जाल्यार एका मनशान मात्र जावचें न्ही, आनी एकल्यान ताका कुमो करी जाय, बरी देख दी जाय. हर एकल्यांनी, आवय बापय भुरग्यांनी एकामेकाक बागेवनपणान जियोवंक सहकार जाय जाय. तशेंच कुटुंबाचें कुटुंब जावन आसा पवित्र फिरगज. तसलेंच मनोभाव आमकां आसा जाय. हर एकल्याक आमकां बागेवनपणाक आपोवणें मेळना, एकामेकाक बरी देख आमी दिवंक आसा. जेजून म्हणलें, हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हणून. खाली उंडो आनी वायन मीस बेटयल्यार पावना, हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हणून. तें मात्र आमकां उडास आसा. पूण जेजून मिसाचें बलिदान घडटा आसतना हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हणून आनी एक म्हणलें आसा. ताणें पांय धुले आपोस्तलांचे पांय धुल्ल्या वेळार तो म्हणालो, जर तर हांवें तुमचे पांय धुले तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे, हें तुमी म्हज्या उडासाक करीचे म्हणून. आमी इगर्जेंत येवन युकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन जेजूचो उडास केल्यार पावना. जेजून पांय धुल्ल्याचोय उडास करून एकामेकाची सेवा करची गरजेची जावन आसा. अशें म्हणटा आसतना ती सेवा इगर्जे भितरच जायना, ती सेवा फिरगजेन जाता. अशें म्हणटा आसतना इगर्ज आनी फिरगज दोनी सांगाता मेळा जाय. मागणें आनी सेवा दोनीय जाय जाय. उंडोय मोडी जाय आनी आमचें जिविती, आमचें जिवनी जिवी कुडी मोडी जाय, सॅक्रिफीस जाय जाय. फिरगज आनी इगर्ज एकामेकाक पुरक जाय जाय. इगर्जेच्या कंपाउंडांत आमी मात्र बरें केल्यार पावना, समाजींतय बरें करी जाय. अशें करूंक आमकां हें आपोवणें मेळ्ळां. तर मुगाचें न्हू देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या देव मंदिरांत जेजू आमच्या सांगाता आसा. फिरगजेंत ताणें बरें बेसांवां घाल्यांत. कितें आमच्या फिरगजेंत उणेंपण आसा तें काडून उडोवया, तें दुरस्ती करया. कितें बरेंपण आसा
ताका प्रेरण दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर आनी हरियाक कुटुंबाचेर आमी मागया. उबे रावन आमचो बोवार तुसारया. सतमंता देवाक देव आमचो मोगाळ बाप आनी आमी सोमेस्त ताची भुरगीं व्हडा मोगान आनी मैपासान बोवार्थान आनी बरोवशान बरोवन आमची मागणी सर्वेस्परा देवा मुखार आतां दवरया. बापा, तुज्या पुताचे सोडवणेची बरी खबर संसारभर परगट करच्या आमच्या पापसाहेब बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचो बरवसो उसारून आपले जिणये देखी मारिफात लोकांक आत्मीक रितीन सोम्याच्या येण्याक तयार करूंक कृपा दी म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे मुखेली आनी अधिकारी थंय निस्वार्थी मनोभाव आसा कर. तांणी तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणी करूंक सेवेच्या मनोभावान लोकांचे आनी समाजाचे उदरगते खातीर वावरिशें कर म्हूण मागता. आज आमची फिरगत समुदायाचो दीस संभ्रमतना आमी सर्व फिरगतकारांनी एकामेका हात धरून निस्वार्थी मनोभावान फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर आपलो तांकी पुरतो सहकार दिवंक तुज्या पुताच्या पवित्र काळजाच्या शेगुणांनी भर म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेन निस्वार्थ सेवा दिल्ल्या फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर आनी उदारगते खातीर वावरून अंतरलेल्या सर्व याजकांक धार्मिकांक तशेंच फिरगजेच्या सर भावार्थ्यांक तूं सस्नसो विशय लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेच्या सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका समर्पिता. तांच्या एकसोरपणाचे आनी एकसोरपण आनी कश्टान पिडेंत तशेंत कंती दुखी बेजारायन तांकां तुजो सांगात आनी गटाय लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर आयोगांच्या मुखेल्यांनी तशेंत सर सांद्यांनी आपल्या आयोगांत सक्रीय रितीन वावर करून फिरगजेच्या तशेंत समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. एक घडीभर मौन रावया आनी आमच्या हेर तेसांवा पसत मागया. सर उपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर तुज्या उपकारा पसत आमी तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. तूं आमचो मोग करताय, तूं आमकां आयकताय आनी आमच्यो गरजो कितें म्हणून आमच्या की बऱ्यान तूं जाणाय. आमी थोड्यो गरजो तुज्या मुखार उसारल्यात आनी की सबार त्यो आमच्या काळजाच्या कोणशांत आसात. कितें आमकां गरजेचें, कितें आमकां उपकाराचें तें तूं फावो कर आनी तें दिल्लें तें आमी स्विकार करून तुज्या महिमेक गळसूंक आमकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जाऊच्या आशे आमची काळजा मेळी घे म्हाका तुझे लागीं पातकी निर्भागी घे म्हाका तुझे लागीं पातकी निर्भागी जीवन आमचे उंड्या वायना सोवे बाबा हाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जाऊच्या आशे आमची काळजा मेळी घे म्हाका तुझे लागीं पातकी निर्भागी घे म्हाका तुझे लागीं पातकी निर्भागी जाऊच्या आशे आमची काळजा मेळी घे म्हाका तुझे लागीं पातकी निर्भागी घे म्हाका तुझे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळा बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन तुज आमच्या हातांनी घालताय.
तांचे वरवीं हे आमचे भक्तेचे इनाम सरकार आमकां फावो जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा सर उखाळी आनी सर उथई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान चिकलें आमा सोमेस्तांक जिवी सासणाचें. आपल्या महिमे वंसर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं ताणें आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां देवदूतां बरी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी हे आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Power to so good purgatoria. जीवन
बापा, आमचे सुरणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बाबा घेवन आमकां मरयेच्या तिजो पती भाग्यवन सुजेच्या ते भाग्यवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विजू काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या वेरेवणीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वारसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत तरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजे महिमा बगोवन ससना दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सुम्यान शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जाय, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्या मुशिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळयेन करून दिनाका. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करण्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काटले संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली ती सर्व सुभागी.
म्हाका पोसताय आत्म्याक म्हज्या सदां घटाय दिताय सुखासें तो आतां लालयता जेजू ये तूं काळजान पिडा दर्या टाण्याक तुका घेवन सदां हांव आशेतां आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद त्रेकता तुका सेम तो आतां लालयता जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुजे मासरगत सेवता तुजे थंय जेजू आसा एक जाता तुजेर सोम्या पात्यो हांव रावता जेजू ये तूं काळजान पिडार दर्या टाण्याक तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद त्रेकता तुका सेम तो आतां लालयता जेजू ये तूं काळजान पिडार दर्या टाण्याक तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद त्रेकता तुका सेम तो आतां लालयता भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू आवडटा आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण बाबा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू आवडटा आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता तूं सोम्या दाखवान हांव तो फांटो दी तुज्या दायजान एक वांटो तूं सोम्या दाखवान हांव तो फांटो दी तुज्या दायजान एक वांटो बाबा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू आवडटा आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता काकुळदरा बापा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केलाय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्या जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हाकाच्या भावा भयणीनो
देवाच्या दयेन तुमच्या सर्वांच्या सहकारान आयज सौभागी दीस आमकां पळोवंक देवान फावो केलें. केदो वरतो संतोश आमकां देखलें म्हणून हें देवाळ आयच्या दिसा परत आमी एक 3-4 हप्त्या उपरांत हांगासर आमकां इगर्जी मागणी करून मस्त आशा आसली लोकांक. पूण इगर्ज हांगासर काम जातालें जाल्ल्यान धूळ मातयेंत हांगासर भरिल्ल्यान कोणाक येवंक जावना. आमी सगळो साक्रामेंतांनी पुरा विंगड जाग्यार दवरलो आनी हॉलांत आमी मिसां करताले हांव. आनी इगर्जेक येवंक जाय म्हणून मस्त लोकांची आशा आशिल्ली. आनी परत परवां खरेंच मी सुरू जाता म्हणटाना हें भाग आमकां आज फावो जालें. देखून देवाक आमी अर्गां दिता आनी कुमक केल्ल्या सर्वांक, दान दिल्ल्या सर्वांक आनी वावर केल्ल्या हर एकल्याक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यां उपकार बावडचे कार्यक्रम आतां आसा. आज आतां हे मीस जाल्या उपरांत हॉलांत एक मोठे कार्यक्रम आसा ते उपकार बावडचे कार्यक्रम. कितेंय व्हडले खेळ, डान्स, नाटक नात. फकत उपकार बावडो म्हळ्यार उपकार बावडचें भोव गरजेचें. पयल्यान पयलीं आमी देवाचो उपकार बावडलो. देखून आमी सांगाता जमल्या आनी हांगासर ताचें उतार आमी आयकलें आनी ताका आमी उपकार बावडनो ताचे सक्तीन बरोवन आमचो समुदाय बांदूंक आमी आतां फुडें सरता. तुमी दिल्ल्या सगळ्या सहकारा खातीर देव बरें करूं. मोगाचेनो फिरगोजेचो दीस इगर्ज नवीकरण दिल्लो दीस. ह्या संदर्भी विगाराक आदार याजकांक आनी तुमकां सर्वांक हांव शुभाशय पाठयतां. आनी तुमची फिरगज क्रिस्ताच्या मिसांवान मुंदरसून व्हरोन दी आनी तुमचे फिरगजे जिवीत आनी फिरगजेचें योजन देवाक महिमा हाडून दी म्हणून आमी मागता. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं तकली बघून देवाचो आशिर्वाद घेयात. सर पदवेदार बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत बरों. भावार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कारणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची मेटां सांबाळून तोच देव तुमकां आपणाशी व्हरून चलो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. हो सोन्यांत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुजो मोग मी हाडटा अर्गां दीन हरसिता. दैवीक काळजाक आमचेर बेसाव. काळजांत आमच्या पेटय मोगा उजो. सोम्या तुझ्या दैवीक मोगाचो पवित्री कर. गुरपेटी भर नितळ निर्मळ सदांच दवर. तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुजो मोग मी हाडटा अर्गां दीन हरसिता. दैवीक काळजाक आमचेर बेसाव. फिरगज कुटुंबाक समर्पिता. पवित्र काळजाक ते भेटोवन दिता. एका काळजाची एका मोनाची सोम्या आमकां कर म्हूण मागता. तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुजो मोग मी हाडटा अर्गां दीन हरसिता. दैवीक काळजाक आमचेर बेसाव.
आशिर्वादी आमकां जेजू बळ्याने कालता काळजाच्या कर काळजा आमचे तुझ्या काळजा मरियेच्या दुलोपी काळजा जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे कर घेऊन कुशाचे करुवे नवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समेस्तांक बरो दीस हांव मागतां. एकवटीत कुटुंब, एकवटीत वाडो, एकवटीत फिरगज समुदाय, संगता जियोवची, संगता मागणे करची, संगता वावुरची, एकवटीत पवित्र अपोस्तलिक समुदाय आमची. ह्या अपोस्तलिक समुदायाचे सांदे आमी संगता मेळोवन फिरगजेचो समुदायाचो दीस आचरण करता. ह्या बागे दिसा समुदायाच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर्व फिरगजगारांक व्हडा मोगान, व्हडा मानान, व्हडा गौरवान स्वागत सुस्वागत हांव हांगासर तुमकां समेस्तांक करतां. मोगचे न्हू आमी आपयले सैरे येदळूच हांगासर येवन पावल्यात. आयच्या कार्याचें अध्यक्ष स्थान घेतलां आमच्या फिरगजेचे विगार बाब मणदीक बेजिल वास्तानी. तशेंच मुखेल सैरे जावन हांगासर आयल्यात मणदीक बाब विक्टर जॉर्ज देसिजेचे चान्सलर ते जावन आसात. तशेंच आमच्या संगता फिरगजेचो उपाध्यक्ष लिओ रोड्रिगस, कार्यदर्शी जेराल्ड मोरस, संयोजक विक विन्सेंट पायस आनी दोनी कोविंताच्यो धर्म भयण्यो सिस्टर प्रेमा, सिस्टर हनिता आनी ह्या वेदीचेर येत जाय. उपाध्यक्षान सैर्यांक वेदीचे कुशीन आपणाडी जाय म्हण विनंती आसा. ह्या वक्ता आमी सगळ्यांनी जोरान ताळयो पेटचे आनी आमच्या येजाक बापांक आमी स्वागत करचें. जेजूचे पवित्र काळीज आमकां सदांच मोगाचें. ते पवित्र काळीज आमकां सदांच राखता, सांबाळता आनी पोसता. त्याच पवित्र काळजाची कृपा मागोवन कार्याचेर प्रार्थन गिताद्वारे हें कार्य आमी आरंभ करता. हांगासर प्रार्थन गीत सांगच्याक मुखार येतात आर्सोलायन धर्म भयण्यो.
प्रार्थन गीत गायल्या अर्सलाइन धर्मभयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मग न्हू घरा सैरी आयल्यार आमकां संतोश जाता, तांची सरबराय करूंक आमी लागता. आनी आज आमच्या सैर्यांच्या येण्या वरवीं ही वेदी सोंपता. आयिल्ल्या सैर्यांक उतरांनी स्वागत करच्याक हांगासर मुखार येता आमच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष मनेस्त लिओ रोड्रिगस. मोगाचनो आयच्या दिसा खातीर आमी अर्घ दिता पवित्र काळजाक. 2 वर्सां फुडें शतमोणोत्तर रुप्योत्सव 125 वर्सांचें जुबलेव कार्य आमी केल्लें आनी ताचो एक वांटो जावन आमच्या फिरगजेचें नवीकरण जालां. आनी आज उपकार बावडच्याक आम्हा सोमेस्त हांगा हजर जाले आसता पयल्यान तुमकां हांव मोगाचो प्रणाम पठयतां. ह्या कार्याचे अध्यक्षस्थान आमचो विगार बाप बेजिल वास. तांच्या मुखेलपणांतून हें जिवाळ जालां आमची फिरगज. तांच्या निस्वार्थी सेवेतून क्रियाळ जाला आमचो समुदाय. सगळ्यांकी स्वागत केल्ल्या उपाध्यक्ष लिओ रोड्रिगस तुका हांगासर हजर आसलेल्या समेस्तांच्या नांवी मोगाचो स्वागत आमी करता. उपाध्यक्षान आयल्या मानाच्या सैर्यांक गुलाब दिवन हांगासर स्वागत करच्याक विनंती आसा. अध्यक्ष स्थानार आसात आमच्या फिरगजेचे विगार, तांकां फुलां दिवन स्वागत करचें. मुखेल सैरे जावन हांगासर आयल्यात फादर विक्टर जॉर्ज, तांकां फुलां दिवन स्वागत करचें. तशेंच आमच्या कॉलेजीचे प्रिंसिपाल जावन आसचे फादर जेरोम, तांकां फुलां दिवन स्वागत करचें. आमचे धाकटे पाद्राब आसात हांगासर, तशेंच धर्मभयण्यो आसात त्या कुशीन, तांकां आमी मोगान स्वागत करता. सिस्टर अनिता, सिस्टर प्रेमा, तशेंच संयोजक आसा विवेक विन्सेंट पायस आनी एचएम हांगासर दीपक, कार्यदर्शी जेराल्ड मोरोस आणि सकडां मोगाचे फादर स्टीवन. न्हू एक दिवो काळोख पयस करता आनी एक दिवो उजवाड दिवंक शकता आनी एक दिवो एक कार्य उक्तावणी करूंक शकता. आज हांगासर आमचे समकार हांगासर एक सोबीत दिवो आसा. तो दिवो वेदीर आसल्या सैरांनी मुखार येवन पेटय जाय म्हणून आनी कार्याक सुरवात तुमी दी जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. अध्यक्ष स्थानाचे विगार बापांनी पयले दिवो पेटोवचो, त्या उपरांत मुखेल सैरे जावन हांगासर आयिल्ले फादर विक्टर जॉर्ज तुमी दिवो पेटोवचो, त्या उपरांत उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी संयोजक तुमी, त्या उपरांत येजाक आनी धर्मभयणींनी हांगासर दिवो पेटय जाय म्हणून विनंती आसा. ताळयांच्या आवाजा संगी दिवो पेटोवन कार्याचे उक्तावण केल्ल्या सर सैर्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा.
एका मनान एका काळजान एका भाऊ बंधवपणांत जियोवची आमी एक बळद एक समुदाय बांदूंक शकता. ह्या विशयांत आमच्या फिरगजेंत जल्लो वावर ह्या विशयांत प्रास्तावीक उलोवणें उलोवंक आनी वर्दे आमचे मुखार वचून सांगूंक हांगासर मुखार येता संयोजक विवेक विन्सेंट पायस. मोगाच्यानो पयल्यान पयलें जेजूच्या पवित्र काळजाक जावं नामान. वेदीर आशिल्ल्या अध्यक्षानो, मुखेल सैर्यानो आनी सर मोगाच्यानो, सर्वांक देव बरो दीस दिवंक मागता. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पित जाल्ल्या आमच्या पिरगजेच्या दुरस्ती आनी नवीकरण जाल्ल्या संदर्भी आसा केल्ल्या उक्तावण कार्यावेळार संभ्रमच्या ह्या समुदायाचे दिसाचे शुभाशय तुमकां पाठयता. माडेंतेरच्या आयच्या ह्या सर्वतोमुख प्रगतेक प्रमुख कारण आमची पिरगज. माडेंतेरची पेंट आज शहारा भशेन विस्तारल्या. हर एक जाती खातीचो लोक हांगासर जागो खाण घेवंक रावोंक जियोंक मोन करता. कारण आमची पिरगज, आमचे शिक्षण संस्थे. 130 वर्सांचे सुदीर्घ इतिहास आशिल्ल्या आमच्या पिरगजेक लगभग 16 विगार बाप. आमचो विगार बापू 16वो विगार बाप आनी 30 आनी 9 सहायक विगार बाप. आमचो सहायक विगार बाप 39वो सहायक विगार बाप. समर्पित वावर तांणी दिला. 5 प्रिन्सिपल आनी एकलो हेडमास्टर. आमच्या शिक्षण संस्थांनी पिरगजेची शिक्षण संस्थेची सेवा सवय पिरगजेची सेवा तांणी केल्या. आमच्या पिरगजेंत प्रस्तुत 22 वाडे आसून 850 क्रिस्ती कुटुंबां पिरगजेच्या आध्यात्मीक सांस्कृतीक शैक्षणिक आनी सामाजीक प्रगती आपणावंक आनी सेवा दिवंक वावरूनच आसा. आमच्या सर इस्कॉलांनी सुमार 4,500 भुरगीं आसात. आमच्या विद्यासंस्थे जिल्ल्यांतल्या प्रमुख शिक्षण संस्थेच्या सालींत आपणाचीच विशिश्ट कीर्त गाजोवंक कारण जालां. आमचे वाडे जिवाळ आनी क्रियात्मक जावन आसात. गुरकार प्रतिनिधी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या मिटिंगाद्वारे एकवटीत जावन वावर करतात. पिरगजेन खंयचीय योजना आमी हाती घेतल्यार ती पोंताक पावच्यात आमचो लोकांचो आदार कांदाक कांद दिवन हाताक हात दिवन ते वावुरतात, दान दितात. मेतेरपणान आमची योजना सफळ जातात. भोवमानादीक दोतोर बाप बिस्प पीटर पावल साल्डाना हांच्या मार्गदर्शनाखाल रचीत जाल्ले 21 आयोग आनी तांतल्या संध्याचो पात्री आमच्या पिरगजेंत विशिश्ट जावन आसा. हे आयोग समुदायाच्या ताब्यान दिल्ल्या जबाबदारेंत मुखेलपणांत काम करणं गवळीक योजन यशस्वी करी जाय म्हणल्या इराद्यान आमच्या पिरगज बापांनी आमकां दिल्ल्या मार्गदर्शनाखाल DSSंत सगळ्यां प्रास पयलें सगळ्या DSSंत प्रथम जावन म्हणले बरी सगळ्यां प्रास पयलें म्हणजे 26/9/21 सौर आयोगांच्या 418 संध्यांक सांगाता एकठावन DSSच्या गवळीक योजनाचो संयोजक मनादी बाप जोसेफ मार्टिस हांकां हांगा आपोवन हाडून तरबेती दिल्ली आनी अशें आयोगाच्या संयोजकांनी सांद्यांनी तांच्या आयोगांत संबंद जाल्लीं कार्य बऱ्या रितीन मांडून हाडून आमची पिरगज कीर्त गाजोवंक पावल्या म्हणून सांगूंक आमकां संतोश भोगता. जोरान आमी ह्या योजनाच्या गवळीक योजनांत साथ दिल्ल्या सगळ्यांक आमी ताळी आनी अभिनंदन पाठवया. हांव संक्षिप्त रितीन सांगता. आनी की थोडी योजना आसतली तुमची वर्दी आमकां परिपूर्ण पावतना ती आमकां एक वर्दी करूंक जाता. पूण आमी बरोवन दवरली थोडी संख्या आसली त्या प्रमाणे हांव आतां योजनाची तांची कामां हांव आतां सांगून वाचून सांगता. देवपुणे आनी यजकी तरबेती आयोग बाप स्टीवन हाचे संयोजक 12 जण तातूंत सांदे आसात. देवपुणे शिबिरांत पात्र घेवंक कुमोक रेतेर आसा करूंक नायट विजील आसा करूंक तांचे प्रयत्न बायबल क्विजांत पात्र घेवंक सहकार उर्बेवंत युवक युवतींक तरबेती. पवित्र पुस्तकांनी क्रिस्ती शिक्षण आयोग जेसिंता मेटिल्डा लोबो 16 मेंबर्स. दोतोरनीचो दीस क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस भोवमान वितरण भुरग्यांक लितुजींत तरबेती दोतोरनेची परीक्षा मौल्यमापन भुरग्यांचो दीस स्पर्धे क्रिस्ती शिक्षण विशयांत आसा केल्ल्या वाराड्याच्या तरबेतींत पात्र देवाचें उदार विंचे उसारचें बरोवचें ह्या विशयांत माहेत पोवीस जाग्याची भेट बायबल क्विज मांडून हाडला. कुटुंब आयोग हेनरी मार्सेल मोतेरो 22 मेंबर्स आसात. राज्य पंचायतीच्यो 5 कडे यशस्वी घर बांदूंक योजन कुमोक
वाटेचे समस्ये परिहार करचे प्रयत्न 2 कಡೆ काजर जोड्याचे समस्ये प्रयत्न 3 कಡೆ लायक ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ ಆಯೋಗ ಲಿಯೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 21 ಸಂದೇಶ ಆಸಾत ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ आधार वोटर ID आयुष्मान सहकार हांकां करूंक सहकार दिला राजकीय सेवेंत मुखार वचोंक प्रेरण हर एकल्याक वोट घालूंक आमी प्रयत्न केला आमच्या पिर्गजेच्या ग्रामपंचायत संदेतावन माहिती दिवच्याक प्रयत्न केला सहकारी रंगात सेवा दिवच्या सहकारींचे मार्गदर्शन काणगेलां सामाजिक उदारगतेचो आयोग विन्सेंट डिसोजा 21 जण तातूंत आसात दुर्बळ्यांक प्रायस्तांक रेशन कार्ड BPL कार्ड करूंक भलायकेचें कार्ड करूंक हे आयोग कारणी करता जाला घर दुरुस्ती करण दिला कोविडा संदर्भात कोविड वॉरियर्स कोविड वॅक्सीन कॅम्प फूड किट वितरण आनी फीस बांदूंक आनी इस्कॉलाक दाखल करूंक भुरग्यांक प्रेरण सार्वजनीक रस्तो दुरुस्ती केल्लें काम तांणी केलां नेक्स्ट नीत आनी शांतेचो आयोग नेल्सन लसरादो 26 मेंबर तातूंत आसात पिर्गजेंत एकवट भरीत काम आनी मायो मोगो आसा करचें प्रयत्न हेर धर्मांच्या लोकां मदें बरो बांधव्य इतर संघ संस्थे मदें संपर्क रोटरी JC इत्यादी परगटणी आनी सुवार्ता प्रसाराचो आयोग लेन्सी डिकुना 22 जण आसात पवित्र पुस्तका विशीं योजनांक माहिती दिवच्यान प्रयत्न कोविड आनी संदर्भात ऑनलायन मिसां वेवस्थांत तांचो पात्र सामाजीक संपर्काचो आयोग विन्सेंट मोरास 20 जण आसात कॅथोलीक महासमावेशांत तांणी पात्र आनी ताचें फॉलोअप नवे याजकाक स्वागताची बॅनरां घालचे किर्तनांच्या वळ्याक कुमक केल्लें फूड किट वितरणांत स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ले पिर्गजेच्या हर एका कार्यांत स्वयंसेवकाची गरज पडटना तांणी सेवा दिल्या नेक्स्ट स्त्रियांचो आयोग लिली डिकुन्ना 21 मेंबर तातूंत आसात स्वसहाय संघ पिडेस्तांची भेट आनी बाफात पिठो तयार करून दुर्बळांक कुमक हेल्थ कॅम्प यात्रीक पॉयंट मिसांव आयतारा स्टॉल घालून मिसांवाक दान जमा केला क्रिस्तंव एकवट आयोग जेराल्ड मोरास 22 जण आसात ECG कॅम्प हांगा एक केल्लें ताका पुरतो सहकार 400 जाणांक किट वितरण करूंक योजन कोविड वॅक्सीन घालच्या विशयांत माहीत आंतरधर्मी याजकी काजरी जोड्यांक दोतोरनीची वेवस्था काजाराच्या खर्चाक आर्थीक कुमक आंतरधर्मी समुदायाचो आयोग विवेक पै पायस 22 जण मेंबर आसतात क्रिस्मस सौहार्द कुटा बंधुत्व क्रिस्मस तिनी धर्माच्या मुखेल्या सवे आचरण 3 धर्माच्या साधकांक सन्मान ECG कॅम्प आनी कृषी तरबेती विशयांत माहीत विपत्तु निर्वहणे ತಂಡತಾವನು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಜಲನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ उक्तावण ಅಂತ आनी तातूंत सेवा दिवच्यांत प्रयत्न स्वउद्योग माहीत हेर धर्माच्या उत्सवांत पात्र पिर्गजे मठार मध्यवर्जन शिबिर इस्कॉलांत माहीत शिकपा आयोग अलेक्स आयवन सिक्वेरा 17 जण आसात ह्या शिक्षकाचो समावेश आनी तरबेती कार्यांत भागीदारपण वालाई मठार जावन आमच्या वाराड्या मठार जाल्ल्या शिक्षकांक तरबेती दिवच्या कार्याचें मुखेलपण घेतिल्ल्या फादर जेरोम डिसोजा हांच्या मुखेलपणान तें चल्लेलें हांगा तावनी मस्तू शिक्षकां थंय वचून पात्र घेवच्या अवकाश भुरग्यांक कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम कॅरियर एडवान्समेंट प्रोग्राम बृहत उद्योग मेळ भुरग्यां शिकपाक कुमक स्कॉलरशीप शिक्षकाचो दीस आनी वृत्ती मार्गदर्शन युवजनाचो आयोग अनिल पिरेरा 19 जण सागोळीकर दुबळ्यांक कुमक ECG कॅम्पांत पात्र ब्लड डोनेशन कॅम्पांत पात्र क्रीडाकुटांत पात्र आनी क्रिस्मस क्रिब बंधुत्व आनी सांताक्लॉज यात्रा एम्पोरा करच्याक तांचो सहकार मिसांव आयतारा दिसा सेवा लितुजी सोलोन वरूनच्यात सहकार तरबेतीन भागीदारपण कॅरियर एडवान्समेंट तरबेतीन देवस्तुती आयोग वालेरियन विक्टर सेरा 23 जण देवस्तुती विशयांत तरबेती शिबीर पिर्गज गायन मंडळीची बोरी आनी एक सोबीत रितीची वेवस्था वाचप्यांक अवकाश लितुजेंत भक्तीपण आनी पात्र घेवचे प्रेरण भलायकीचो आयोग दिव्या डिकुन्ना 23 जाणां ECG कॅम्पांत पात्र हृदरोगा विशयांत डॉक्टर पद्मनाभा कामत हाका आपोवणान तरबेती रक्तदान शिबीर कोविड वॅक्सीन आनी कोविड वॉरियर्स सोवे सेवा भलायकी कार्डा विशीं माहिती वावराडेचो आयोग फिलिप डिकुन्ना 20 जण श्रम नोंदावण कट्टड कार्मिकांक नोंदावणे विद्यार्थी वेतन उद्योगी खात्री योजना विशीं योजन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोग विन्सेंट सिक्वेरा 22 जण पिर्गजेंत कॅरिझमेटीक पंगड एक बळादीक जावन रुपीत जाला वाड्या जमती पुनरारंभ करच्या प्रेरण वाड्यावर सवेसो विवर संग्रह रेतेर आनी नायट विजिलाक सहकार परिशिष्ट जात आनी पंगड क्रिस्तांव आयोग सिरिल सिक्वेरा 12 जण आसात नवी क्रिस्तांवांची भेट तांच्या समस्यांक परिहार आनी दलित क्रिस्तांवांक तांदूळ वितरण दुडवा कुमोक घर बांदूंक दिवचे विशीं चिंता आटोवणी
तळांतरकारांचो आयोग ब्लॅनी डिसोजा 12 जण, तळांतरकारांचो बेट आनी तांचे विचार विनिमय अशे 20वो आयोग, परिसर आयोग ह्युबर्ट लोबो 21 जण, इगर्जे वाठाराचे नितळाय, वन महोत्सव, इंगु गुंडी, जलनयन, काटपंच विषयांत कुमोक, प्लास्टिक विरोध महत, येंपुरा प्लास्टिक ಬಳಕೆ विरोध महेत आणि विशिष्ट शक्तीचो व्यक्तींचो आयोग 20 जण. हाच्या संयोजक कोण म्हणून ओलिंडा दोगांक व्हीलचेराची वेवस्था, विशिष्ट शक्तीच्या संध्याची पट्टी तयार करची अशें हे थोडी मात्र म्हळ्यार पॉवर पॉयंट्स मात्र हांवें दिल्यात. हाच्या भायर वस्तू सेवा आयोगाने केल्या. तांकां सोमेस्तांक जोरान आमी ताळयो पेटून ह्या समुदायाच्या दिसा तांकां अभिनंदन पाठया. पिरगेजेंत आनी पिरगेजे भायर समाजेंत हो सगळो वावर आमकां उमेद आनी मुखेलपणान करूंक मार्गदर्शन दिवचें आमच्या मोगाळ विगार बाप मनादीक बाप बेजिलवास तांकां ह्या संदर्भी व्हरतो मान आनी होगळीक फावो. आमचो सहायक विगार बाप स्टीवन तेय लोकांतय पिरगेजेंतय हर एका कामान जोगतें चिंताप आटयतात आनी देवून कार्यक्रमाक देवून काम करतात. ते आत्मीक संगतींनी युवा थंय भुरगे थंय हॉस्टेलाच्या भुरगे थंय बरसून काम करतात. पिरगेजे पत्रांत तांचो वावर विशिश्ट जावन आसा. आमचे प्रिंसिपल बाप फादर जेरोम सक्कळ्यांत आसून केळून बरसून काम करतात. कॉलेज तांचे एक भुरगीं आशिल्ले बरी सदांय वचून उदक घालचें, इस्कॉलाचें तें पळोवचें, डेव्हलपमेंटा विशीं चिंतचें, तांचो वावर विशेश. आमचो इंग्लीश मिडियमाचो इस्कॉलाचो HM फादर दीपक ते सोसणीकायन दोशी मनाचे हसून आसतात. आमकां सगळ्यांक मोगान एकवटायतात. तांचें मेतेरपण पिरगेजे थंय विशेश आनी बारी अमूल्य जावन आसा. आमचे उपाध्यक्ष लिओ रॉड्रिगस, कार्यदर्शी जेराल्ड तांकां वर्णूंक आनी तांची सेवा वाखाणूंक म्हाका हांगासर उतरां मेळनात. तांकांय हांव ह्या संदर्भात तांचो मोगो सांगूंक विशेष रितीन सांगूंक अपेक्षिता. आमची पिरगज आनी आमची समुदाय, आमचो गवळीक मंडळी, आर्थीक समिती, गुरकार संघ संस्थे गुरकारा बराबर सक्कडी ते परजळटा आनी जेजूचें पवित्र काळीज आमकां सोलून व्हरता म्हूण सांगूंक ह्या दिसा व्हरतो अभिमान भोगता. मोगाच्यानो आनी आमचे पिरगेजेचे नवीकरणा विशीं लगभग 90 वर्सां जावन हे पिरगेजेचें कट्टण आमकां वर्सांतान आमकां सांगाता हाडून मागोवंक कारण जाल्ली आमची पिरगज आज सोंपता. आदल्या पावसांत इगर्जेच्या वयल्या पाक्यातावन नोळे कुडके पडचे, उदक पडचें, पारव्यांनी बिडार कर्ण हागोन पुरा घालचें आनी हे नवे बांक काडल्यात ते गलीज करचे. हें पुरो पळयतना इगर्ज दुरुस्ती जाय करी जाय म्हणलें चिंताप कोर कॉम्पिटीत आमच्या विगार बापाच्या मुखेलपणार आनी तांच्या मस्त व्हडल्या बिरमोतेन म्हळ्यार हे साध्यच ना आनी मुखार हें करी जायस म्हणल्या उद्देशान पाद्राबांनी हाका एक पिटिके घालें. कोर कमिटीन तें आमी वय म्हणून मानून घेतलें. गवळीक मंडळान तें दवरलें. आर्थीक समितीन पास जालें. बिस्पानी परवानगी दिली. तक्षण आमचें काम सुरू जालें. 25 दिसां पयलीं 25 दिसां भरती 25 दिसां भितर इगर्ज दुरुस्ती करूंक आमी योचना केल्लेंत इगर्ज दुरुस्ती करूंक लोकांक दान जमयलें. रिनोवेशन कमिटी म्हणून एक आसा केली आनी तातूंत सुरवेर 30 जाण आशिल्ले. एक 30 जाणांक आमी गेल्ले पूण तातूंत कोणी अध्यक्ष ना, उपाध्यक्ष ना, कार्यदर्शी ना. पिरगजेचो उपाध्यक्षी तातूंत सांदोत्तू, कार्यदर्शी सांदोत्तू, हातूंत व्हड ल्हान म्हणलें भेदभाव ना. सक्कडी अध्यक्षत्व म्हणलें बरी हर एकल्यांनी काम केल्लें हांगा दिसून आयलां. आतां त्या कमिटींत 30 जण न्ही 100 जण आसात. एक दीस 30 जण आयले, दुसरे दिसा 40 जण आयले, मागीर 60, 70, 90 आतां 100 जण म्हणलें बरी. त्या कमिटीक साधनीत म्हणलें बरी. येवन तांणी ह्या टिमाक एक व्हरतो तांणी प्रोत्साह दिवन हे टीम पिरगेजेचे नवीकरण कार्यांत रात दीस म्हणलें बरी काम करूंक थंय आदार जाला. सदनीत म्हणलें बरी सांजेर 5 तावन राती मोद्याने म्हणसर थंय सेवा दिताले. गरजेच्यो वस्तू जेवण तांचे मदेंच आमी ताणे हाडिजे आनी हाडिजे म्हणना. सडन एटी आमकां नोळे धुवंक आनी घसूंक हर एक नोळो इगर्जेचो आमच्या पिरगजेच्या लोकांच्या ह्या लोकांनी आपडला. तो घसला, तो पुसला, ताका पेंट दिला. हर एक नोळो आमच्या लोकांनी आपडला, पुसला, घसला. सुमार 13 कंपनीचे नोळे इंगड इंगड कर्ण ते इंगड इंगड बसय जाल्यार तितलेंच काम आसा. आनी हर एकल्यांनी आलोचन केलां आनी ह्या कमिटीन ताका मार्गदर्शन दिलां. हें वावरलां. सेवेक आयिल्ले लोक दोडबोडोन कोणाकी एक नांवां ते कितें आयिल्लें म्हणलें नासलें. दोडबोडोन म्हणलें बरी काम केलां. आमी चिंतले हांव हें काम 25 दिसांनी जाता की नांगी. डेट फिक्स करून आमच्या विगारांनी
तांकां एक ल्हान खावजेनी भितरल्या भायर आसली सुमार 2 म्हयने वसत म्हणून आमी आलोचन केल्लें 3 म्हयनेक आमी टायम दवरलो पूण पाद्राब हें पुरो जाताच आमचो एकवट जाताच आमचें एक हें काम पळयतना पाद्राब म्हणलो 27 तारीखच ताका सूक्त तारीख खरेंच मग पयलेंच हें उक्तावण करूंक साध्य जाता म्हूण सांगून आमी चिंतलेंच काम कशें जालें म्हूण ना हर एक लोक हारीनी येवन हांगा सेवा दिवन आमी टार्गेट दवरून म्हणले बरी हर एकल्यांनी काम केलां सर्व सर्तेक येनातल्यांनी तांणी कुलकारांक परत धाडून काम करच्या खातीर बायल्या कामगारांक हांगा हाडलां आमी क्रिस्तांव मात्र न्ही हिंदू लोकय हांगा येवन तांणी काम केलां मस्त हिंदू लोक आसलो तांकांय एक देवाळाचें काम करच्यान तांकां तांच्या तोंडार संतोश आमच्या की वर्तो तांकां दिसून येतालो आनी ह्या नवीकरणाचे व्हडलें पाके ते कशें बा वयर नळे देंवोवचे आनी ते कशें बसोवचे हाकाच 1-2-3 दीस लागत कोणना म्हणून चिंताप आसलें सडन लोक आयलो हर एकलोय धैर्यान म्हणलें बरी जेजूच्या पवित्र काळजानंत हर एकल्यांक तें धैर्य दिल्लें कोणना गोत्तू ना तें धैर्य दिलां म्हूण सांगून आमी पातयता कित्याक म्हळ्यार आमचो विगार बापी त्या तुदयेच्या पाटोसार वचून बसोवन पाटोस कितलो घट आसा ना म्हणलें तांणी पळयल्लें आसा त्या खातीर विचित्र आनी विशेश रितीन आमकां देवाची मजत ह्या कामाचेर लाभल्या हें व्हडलें काम व्हडलें पाकें रिपेरी पाकें काडटना वयलें पाकें पाटो गेल्लो इगर्जेच्या 10व्या कुशीची पुरा रिपां गेल्ली आमी हें कित्याक सांगता म्हळ्यार पाकें पुरा थोड्यांच्या मतीन वेगगीन जालें सांगून आसूंक पुरो पूण तें श्रामादानांत वेगगीन जालां इगर्जेच्या 10व्या कुशीरचे सगळे रिपां गेल्लीं टोटल गेल्लीं उजव्या कुशीची रिपां बरीं आसली पूण साक्रिस्तीची फाटली पडलीं आनी तें पाकें टोटली गेल्लें वाळयेन बुडुल्लें मुच्चिगे सुरवेर घालिल्ली ती पुरा सुटयतना सिलींग करी जाय म्हणलें बोगाप आयलें तें मागीर आयिल्लें बोगाप सिलींग घालचें नाजाल्यार ते इल्ले 1-2 पारवे भितर रिगल्यारय आमकां प्रॉब्लेम जातात म्हणलें चिंता पाठवून आज सिलींग घालां नोळे नितळ करून पेंट करचें काम सगळे इगर्जेचें पॅच वर्क पेंटींग साक्रिस्तीचें काम इमाजेचें पेंटींग लायटींग आनी मोरयेचें एक बरें श्रायन इलेक्ट्रीक काम बांक साकसूंचें इमाजी देवोवच्यो ताका पेंट करचें हांव कोणाचीं नांवां हांगा सांगना कशें कोणें करचें म्हणलें सावालच उदें नातलें बरी सर्वांनी मेळून हें काम केलां आनी हे देवाक जावं होगलीक म्हणून सांगून ह्या संदर्भार सांगूंक हांव अपेक्षितां क्रिकेट टिमांत ऑलरावंडर आसल्यार धैर्य खंय निमाणे प्लेयर आमी सरी ते एक मॅच विन जाता म्हणलें एक बोगाप आसता खंय तशेंच आमच्या फिरगेचें ती पुरा ऑलरावंडर आशिल्ल्यान आज चिंतल्याच्या की वेगळी आनी सोबीत रितीन आमची फिरगज परजोळूंक सकल्या जेजूच्या पवित्र काळजाक जावं महिमा आनी आयचो दीस उक्तावण आनी समुदायाचो दीस जावन करी जाय म्हूण चिंतना सर्वांक जेवण पिडेस्तांक की घरा जेवण पावय जाय म्हणलें चिंताप आयिल्लें हासोय सगळो खर्च लोकांनच सगळो खर्च भरला म्हूण सांगूंक व्हरतो अभिमान बघता हाचे विशयान सांगूंक मस्त आसल्यारय हांगा वेळाचो अभाव आसा फाटल्या आमच्या विगार बापाच्या आवदेंत ते खंयच्या संगतींनी सक्सेस जाल्यात म्हणल्या विशयांत एक ल्हान झळक हांव दिवंक अपेक्षितां मुखल्या दिसांनी आमकां अवकाश मेळ्ळ्यारय ह्या दिसा सांगचें म्हूण बोकलें एक शतमानोत्तर संभ्रम पिरगजेचो सकयल्या हॉलाचें फ्लोरींग फिनिशींग इंग्लीश मिडियम स्कुलाचें वयले माळये बांदप डिवायन केव श्रायन मिनी हॉलाचें नवीकरण सिमिस्त्रचें नवीकरण दोऱ्याचें काम इंडोर स्टेडियमाचें फिनिशींग भुरग्याक खेळा केंद्र बालवन कृषी अभिवृद्धी इगर्जेक बिंबे बांक आतां इगर्जेचें नवीकरण गर्भंचें योजन फॅमिली सर्वीस सेंटर हें ECG सेंटर हें पुरा फाटल्या 5 वर्सांनी ह्या इगर्जेंत देवाच्या आशिर्वादांनी आनी पिगरच्या विगारच्या आनी इतर पदराबांच्या मुखेलपणान हें चलून वेलां उपाध्यक्ष कार्यदर्शीच्या मेतेरपणान हें साध्य जालां ह्या संदर्भार सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता आनी अभिनंदन पाठयतां ह्या संदर्भार हांव उडास करतां पिरगजचे ऑफिस स्टाफ आमचे रेजिना आनी जुलियाना आमच्या दोनी कॉमेंताची वडील सिस्टर प्रेमा आनी अनिता आनी आशादीपा मॉनेस्ट्रीचो बाप जोसेफ आनी शिक्षण संस्थेचे प्रिंसिपल MM जोसेफ फादर जेरोम फादर दीपक मोहन नायक आनी जेसिंता लोबो सगळ्यांकी ह्या संदर्भार ह्या समुदायाच्या दिसा उडास काण तांचो सगळ्यांचो मोग मतीन तांणी काळजान दवर तांकां सगळ्यांक थँक्स म्हणून अभिनंदन पटोवन कॉर्डिनेटर हांव विवेक पायस तुमकां सोमेस्तांक अभिनंदन पटयता देव बरें करूं सगळ्या आमच्या फिरगजेचें आमच्या वाठाराचें सगळें चित्रणच
आमच्या विवेक सरान आमच्या दोळ्या मुखारान दवरला. विवेक सर वर्दी आनी प्रस्तावन उलयल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मगचे न्हू समुदायाचो दीस म्हणटना आमचो हो दीस आनी ह्या आमच्या दिसा आमचे तरणाटी आमकां हांगासर समुदायाचें गीत गावन संतोश करच्याक आयती जाल्यान. क्रिस्ताची मौल्या उठून धरून पाळून आमचे पूर्वज देख झाले. उत्तम शिक्षण आणि मौल्या मारिफात शिक्षण संस्थेना वाढलेले. कामच्या नवे रुटीन संसारात वाढ केले. सोबीत फिरगसली माडांत्यात लांबची एमटी सदांकाल. 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 बोबापूरबायेचें समुदायाचें गीत गावन दाखयल्या आमच्या युवजनांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मगचे न्हू
त्यागान सेवेन मोगान सेवेच्या उमेदीन फिरगजेंत आनी वड्यान सेवा दितात आमचे गुरकार आनी गुरकारण्यो. ह्या वक्ता तांकां आमी मान करूंक आशेतांव. सक्कड गुरकारांची वावर केल्ल्यांची वळख हांगासर सांगूंक मुखार येता आमच्या फिरगजेचो कार्यदर्शी जेरल्ड मॉरस. क्रिस्तांव समाजाचे अलंकार, क्रिस्तांव समाजाची आस्त, क्रिस्तांव समाजाचे भंडार आमचे सांगात आसा. मानेस्त अरुण बुडतादो तुका आमी पयल्यान सन्मान करता. दया करून तुवें जाता तेगी मुखार येवचें. त्या उपरांत आमी गुरकारांक सन्मान करता. दया करून गुरकार ते खुश नांदता थोडे. दया करून तांणी हांगा मुखार येवचें जाता तितले गे. सर वाड्याकारांक सांगातान इगर्ज दुरुस्ती वावरांत संपूर्ण सहकार दिल्ल्या गुरकारांक मान सन्मान करूंक इगार बापा कडेन विनंती करता. मानेस्त अरुण बुडतादो काय असल्यार मुखार ये पयलें. पवित्र काळजा वाड्याचो गुरकार जोसेफ रिचार्ड मोरस वाड्यातर्फे ताणें दिलां 20 किलो मांस, उगडा मांस. केसेबीन वाड्याची गुरकार लिना कोरेया संतोशान तिणें दिलां वाड्यातर्फे 10 किलो दुकरा मांस मुखार येवचें. नेल्सन लस्त्रादो दुकरा मांसाक वाड्यातर्फे दिल्या ताणें लसूण. फातिमा वाड्याचो गुरकार इगर्जी दुरुस्ती सांदो जावन ताणें बळदीक वाव दिला. भाग्यवंत कुर्सावाड्याचो गुरकार प्रकाश मारता वाड्यातर्फे जेवणाक ताणें स्पेशल प्लेटी तयार करून दिल्यात. त्या कडेन मुखार ये. गुरकारांनी हांगासर मुखार रावचें. तांचे फोटो काडपाक सोबितले. अनिता डिसोजा गुरकार भाग्यवंत कुटुंबावाडो. आरवी रोड्रिगास रोजाई माई वाड्याचो गुरकार वाड्यातर्फे ताणें 10 किलो मांस, दुकरा मांस दिलां. आयवन सिक्वेरा केलां ताणें आयचे दिसाचें अपूर्वाचें धर्मार्थ डेकोरेशन, इगर्जेच्या इमदेचें पेंटींग, इगर्ज दुरुस्ती सुद्दां सांदो गरजेच्या वेळार ताचें पिकअप ताणें दान दिलां. मानेस्त एंड्री मोंतेरो गुरकार मदर तेरेजा वाडो ताणें 10 किलो कुबडा मांस स्पॉन्सर दिलां. रांदपाक कमिटीचो चांदो जावन वर ताणें वावर दिला. लिली बेनेडिक्ट डिसोजा गुरकार नित्यादरावडो वाड्यातर्फे 10 किलो कुंकोड ताणें दिलां. गुरकार नांतर गुरकारा तर्फेन वाड्या प्रतिनिधी येवंक विनंती करता. पंपय वाड्याचो गुरकार साल्वादोर क्रास्ता सगळ्या इगर्जेचें पेंटींग करूनची वरती जबाबदारी ताणें दिल्ली. बरीकरण ताणें केल्या. कमिटीचो मेंबर ताणें वरतो वावर दिला. सांगाता 10 किलो दुकरा मांस स्पॉन्सर केला. अरुण पुर्तादो शांती मेरी डिसोजा सान फ्रांसिस आवरोडो 10 किलो दुकरा मांस स्पॉन्सर केला. ह्युबर्ट रोबो तो आमच्या जेवणा समितीचो सांदो गुरकार जुवां वाडो सकाळीं जावन 10 वरां पर्यंत तो काम करून आसा. खुश नाद खंय आसल्यार येवचें न्ही नाजाल्यार वाड्याचे प्रतिनिधी येवचें. विल्पेड गोन्सालीस सांजुजा वाडो गुरकार आयचे दिसचे कडले आनी तेणलें ताणें दान दिलां. क्लिपर्ड मोरस वेलंकानी वाडो गुरकार. मार्सेल डिसोजा गुरकार लुड्स वाडो. नवीन मनीस सांप पेद्रू वाडो गुरकार हे सोगी जावन कमिटीचे सांदे जावन हर एक दीस रात वावर ताणें केला. हर एक कामांनी ताणें हात दिला. त्या शिवाय मार्सेल डिसोजान 60 kg पियाव. नवीन मनिसान 20 किलो दुकरा मांस. विल्प्यानी क्लिपरान तेणले आनी कडले दान दिलां. मार्सेल डिसोजान इगर्जे खातीर 5000 रुपये दान दिला. फिलिप डिकुन्ना जेवणा समितीचो बळदीक सांदो हर एक दीस 11 म्हणसर ताणें वावर केला. दया करून ताणें मुखार येवचें. हेराल्ड डिसोजा गुरकार जेजुराय वाडो आयच्या दिसाक रुचीक जेवणाक मिरसांग, जिरें आनी मीठ वाड्यातर्फे स्पॉन्सर केला. सविता वेगस गुरकार सान पावल वाडो 3000 इडल्यो वाड्यातर्फे ताणें स्पॉन्सर जावन दिल्यात. आमचो उपाध्यक्षांनी गुरकार सांत आंतोनोडो लिओ रोड्रिगास फाटल्या 10 दीस तातल्या एका म्हयन्या तावन ताचें काम ताणें सोडून ह्या इगर्जे खातीर तर दीस रात उबा उरला. ताका आमी मान करूंक आशेता. आमचो संयोजक विवेक विन्सेंट पायस फाटल्या 30 दिसां जावन हर एक दीस तो हांगासर येता वावराक. ताकाय आमी मान करूंक आशेता. तशेंच साव लॉरेस वाड्याचो गुरकार जावन सेवा दिता. फिरगजेचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिता जेरल्ड मॉरस तुमी मान स्विकार करच्याक विनंती आसा. देखून सक्कड गुरकारांनी हांगासर मुखार येवन रावचें. एक तस्वीर जाय तुमची.
आमच्या काळजाच्या जायत बुकार आम्ही घालूंक आसा त्या देखून सगळ्यांनी वेगळी रावचे वेगळी या हांगासर या फिरगजेसो यस वटारसो आमचो मणेस्त अरुण पुडतादो एक गडी तुम्ही मुखार येवचे अरुण पुडतादो तुम्ही एक गडी मुखार येवचे प्रस्तुत ते बेंगळुरांत विधानसभेंत मुख्यमंत्र्या आडळित कार्यदर्शी जावन ते सेवा दितात तांकां फिरगजेचे नावी ह्या वक्ता आमी मान करूंक आशेतांव फिरगजेचो आमचो सांदो अरुण पुडतादो असल्या एका अंताक पावला गट्ट ताळयो दिवया ताका आमी सर्व बरें मागया इगज दुरुस्ती समितीचे संदे विन्सेंट डिसोजा सगळ्या समितीचो बॉस दयाकर योग्य घेवचे सिरियल सिक्वेरा इगर्जीच्या दुरुस्तीच्या कामाक रुकोडाची व्यवस्था ताणें केल्या तशेंच इगर्जीक तेच फायनलान ताणें दान जावन दिल्यात फ्रांसीस फर्नांडीस आमच्या फिरगजेचो आचारी गरजे वेळार केदाळय कुमोकोसो आचारी मेल्विन कोरिया गरजेच्या कामाक सहकार दिवचो आपत बांदावा स्टीवन मोंतेरो हरी एका संगतींनी विशेष सहकार दिवचो रविवार क्लिनर इत्यादी प्रवीण तावरो 20 kg दुकान आसतना स्पॉन्सर केला ह्या कमिटीचो सांदो मायकल डिसोजा रांदपाक कमिटीत विशेष वावर दिता उर्बेवंत सांदो लुईस कार्लो कमिटीचो उर्बेवंत सांदो दयाकर वेगवेगळ्या वेळ जाता जेराल्ड कोरिया कमिटीचो सांदो गरजेच्या वेळार ताणें पिकाप आमकां दिला डॉल्फी सिक्वेरा फाटल्या 1.5 म्हयन्यांतावन रुकड रीप बदकास बाबतीन सोबीत साबीत वावर गेल्लो मानाई घटमूट जावन आसा वाल्टर फर्नांडीस कमिटीचो सांदो सांगाता 30 किलो कुंकडाच्या मांस ताणें स्पॉन्सर केला वालेरियन विक्टर सेरा सपार दिसाचो वावर दिल्लो निस्वार्थ सेवाक मॅक्सिम कोरिया सपार दिसांतून भाडें घेनासतना ताणें स्केपलॉडिंग दिला अल्फोन्स पायस कमिटीचो विशेष ताणें वावर केला 1 गुणी पियाव दान दिला अनिल देसा 30 किलो मांस कुकडा मांस स्पॉन्सर दिला डॅनी डिसोजा आज येयल्या 1 लाख ताणें जेवण उपरांत आयस्क्रीम दिला प्रवीण पायस वरासो मॅनेजर खंयच्या वेळार इलेक्ट्रिशियन आपत बांदो दोय अरुण मोरास हर एका वेळार ताचे साऊंड सिस्टम तो आमकां दिता थोडी सबारबडी फ्री दिता आयच्या दिसा धर्मार्थ ताणें स्पॉन्सर केला वालेरियन मोरास कमिटीचो एक सांदो विक्टर डिसोजा कमिटीचो सांदो प्रकाश पक्कू कमिटीचो बळादीक सांदो सगळ्या इगर्जीक पेंट केल्लो मानाई सांगाता 10 किलो ताणें दुकरा मांस दिला जेराल्ड फर्नांडीस हर एका दिसा संजे वेळार तशेंच सकाळीं विशेष ताणें वावर दिला मॅक्सिम रोहित नोरोना 20 किलो दुकरा मांस स्पॉन्सर केला तशेंच हर एका दिसा ताणें इगर्जेचो सेवा केल्या ताणें स्टॅनी डिसोजा आनी शांती सेरा आमच्या हर एका कार्यक्रमाक प्रधान रांदपी आनी रांदपिनो आयच्या दिसा ताणें विशेष ताणें वावर केला हर एका दीस सर्ते वेळार तांणी वावर दिला फिरगेचो हर एका कार्यक्रमा वेळार आमकां बोटल्यार आनी बोटल्यान जावन ती वावर दितात मेल्विन फर्नांडीस खंयच्या कामाकी सई मात्रणी 10 किलो ताणें दुकरा मांस पोदोरतो जॉन सेरा कमिटी मेंबर 30 किलो कुंकड़ा मांस ताणें दान दिलां विनोद फर्नांडीस इंजिनियर वर्क 20 किलो दुकरा मांस ताणें दान दिलां आनी इगर्जेचें ताणें वेल्डिंगाचें काम केलां अविल डिसोजा 20 kg दुकरा मांस दान दिलां विलियम कार्लो जेजू रायवाडो कमिटी सांदो संतोष देशा आले आनी इतर निमिसांक दान दिल्या लॅन्सी निकुना जेवणा कमिटीचो उर्बेवंत मेंबर 3ऱ्या दिसा अध्यक्ष म्हणून त्या तर्फेन ताणें साकर दान दिल्या फादर ताचे उपरांत रोशन सेरा बट्टू कमिटीचो गटमूट सांदो 4 जाणांचें काम एकलोच करता तो
विन्सेंट मोरास आयसो कार्याचो संयोजक अंगडी वार नंतर तो गरीकडे असता ताणें मुखार येवचें. अनिल पिरेरा ताणें स्पॉन्सर जावन काम केलां. रॉलिन कार्लो आयच्या दिसाक स्पॉन्सर म्हणटना पयलें बोनी केली रॉलिश कार्लो न्हू जेजुराय वाडो ताणें मुखार येवचें. ताणें तांदूळ आयच्या दिसाक तांदूळ दान दिला. इल्डा रोड्रिगस लूड्स वाडो 10 किलो दुक्रामास ताणें तिणें दिलां. आंतोन मोरास पेद्रू वाडो आनी फेलिक्स मोरास 80 लिटर दूध ताणें दान दिलां. फ्लोरा लोबो हळदी बिटो दान दिला. जैसन बिंटो मदर तेरेजा वाडो ताणें सासांव तूप मिरसांग दान दिल्या. प्रवीण डिसोजा कोत्तंबरी काजू मोयब्रा ताणें दान दिल्यात. जेरोम मोरास सांलोरे सोडो 5 किलो दुक्रामास दान दिलां. लूसी गोन्सालिस बादामू चा पिठो गरम मसाले जायकाई ताणें दान दिलां. जालें समितीचे स्थान इतल्यार मुख जालें. तांचे एक फोटो काडी. विनय डिसोजा त्या तुमकां मायकल डिसोजाचें नांव सांगलां आवडलां हांवें. मायकल डिसोजाचें नांव सांगलां त्या मुखार एक फोटो खातीर मुखार कोणीचें नांव कांय परमिशन सोडलां जाल्यार त्या मुखार जाऊ ना. नूतन क्लोथ सेंटर मडेंतर ताणें आमकां नित्यादम्याची अपुर्व्याची इमाज दान दिल्या. प्रिया हार्डवेअर विल्सन उण्यादरीर आमकां पेंट वदाकसून दिला. आमकां इगर्जी जायबुरचे लायट्स दान दिल्यात. रोनाल्ड डिसोजा पेद्रू वाडो. आमचे कार्पेंटर बेळाचे आनी काय्यारचे तांणी बरो वावर दिला आसल्यार तांणी मुखार येवचें. लायनल पिरेरा आयचो बँडाचो स्पॉन्सर तशेंच आमचे सिलिंगाचें अपुर्व्याचें काम ताणें केलां. तुमच्या गरजे वेळार तांच्या बँडाचो तुमकां उडास आसूं दी. वो रोनाल्ड डिसोजा. अनिल फेर्नांडीस ताणें सिटी दान दिल्यात. सिटीचें काम केलां. मोली फेर्नांडीस आनी सेलीन लोबो जेजुराय वाडो बापाद तांणी दान दिला. डेनिस पिंटो तेरेज वाडो 8,000 रुपये तांणी दान दिला. स्त्रियांची सोलिडारिटी माडीन त्यार 5,000 रुपये तांणी दान दिला. एल्स्टन सुनील डायस 25 किलो तांदूळ दान दिला जुवां वाडो. लिओ नोरोना रुजार माय वाडो 1,000 रुपये तांणी दान दिला. आमच्या इगर्जेच्या दुरुस्ती वावराक ज्युनियर चेंबर माडीन त्यार आनी तशेंच NSS NCC आनी मस्तू वावर दिला. त्या कारण कॉलेजचो प्रिंसिपाल जोसेफ मेथी आसल्यार मुखार येवचें. आमच्या पिरगजेक जाय जाल्लो एक दाटो मोठो रूख दान दिला. नातालिया रोड्रिगस नित्यादार वाडो मुखार येवन मान स्विकार करचो. साल्वादोर कर्नेलियो आतां चीट हांगा येवंच आसात. 50 kg पियाव. चिठी येवन आसात. ताचे उपरांत आमचो विल्सन फोटोग्राफर केदाळे धर्मार्थ तो फोटो काडून दिता. ताणें मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचो. लुसी अल्बुकर्क सांतोन वाडो. डेनिस फेर्नांडीस सांतोन वाडो. विल्मा मोनी सांतोन वाडो तांणी मास जावन स्पॉन्सर जावन दिला. राजेश कोर्डेरो मुखार आसले मुखार येवचें मान स्विकार करचो. डोनाल्ड हांगासर मुखार आसा आमचो व्हिडिओग्राफर मुखार येवन तांणी तांचो मान स्विकार करचो. आनी कोणाचे किशोर फेर्नांडीस जेजुराय वाडो खंय आसल्यार मुखार येवन ताणें मान स्विकार करचो. म्हजें नांव चुकोवन गेलें जाल्यार दयाकर मुखार या मान स्विकार करा. आनी आमचे पेरगेचे याजक आसात मानादीक फादर जेरोम डिसोजा. हे दर्स आमच्या विवेक भायसान सांगलां ते
तांची कॉलेज जाल्या उपरांत 5 वर्सां उपरांत येताले आमच्या संगात रावताले उलयताले ताच्या उपरांत एका कोणशाक वचून नोळ्यांक पेंट दिताले तांणी मुखार येवन मान स्विकार करचो. फादर दीपक फादर जेरोमाक आमच्या आयच्या मुखेल अतिथींनी सैद्या फादरापानी मान करचो. आनी त्या फादरापांक पुरा आमच्या आईच्या अतिथींनी मान करचो. फादर स्टीवन आमचो धाकटो फादरापू सगळे कार्यक्रमाचो वेवस्थापक खंय तांणी मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचो. फादर दीपक आस्थानमुखी केदाळे बरो वावरतो दिता तांकां आतां मान. फादर स्टीवन कुटिनो ताणें बरो वावर केला हर एका विशयान हर एका सांगती न्ही आयचे कार्यक्रम भोव बऱ्या रितीन जावंक तो तेच कारण तांकां मान ताळयो आमी पेडया. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा एकल्याक मान करूंक बाकी उरलां. आयच्या दिसा कसा कितें उणें पडटा कितें पडलां आनी कितें जाय नारळ लांकूड बापादी इत्यादी इत्यादी स्पॉन्सर केला आमच्या विगार बापांनी. तांणी तांचें नांव सांगूंक नजो मुळां ताकी दिल्या. तांचें नांव हांव सांगना दया करून तांचें नांव सांगना हांव दया करून तांचें नांव तुमी कोणा कडेन सांगनाकात. तांकां देव बरें करूं तांकां सन्मान मागीर करतलें हांव. मोगाच्यानो गवळीक योजनांत महत्वाचो पात्र दिवचे आमचे आयोगाचे अध्यक्ष संयोजक दयाकरन हांव आयोगाचो कॉर्डिनेटर हांगा आसो आनी सकळ आयोगाचे संयोजक दयाकरन तांणी येजे कोणाक ऑलरेडी फायनल मेळ्ळां तांणी काणयना जालें तितलेंच. एक तस्वीर काडूंक आमकां गरज आसा. देवपणे आनी याजकी तरबेती आयोग बाप स्टीवन पवित्र पुस्तक आनी क्रिस्ती शिक्षण आयोग जसिंता मेटिल्डा लोबो दयाकरन येया आनी शॉल काणगेया. फायनल मेळ्ळे आनी काणयोचें नाका. कुटुंब आयोग हेनरी मार्सेल मोंतेरो. लायक आपोस्तलिक आयोग लिओ रॉड्रिगस. सामाजीक उदरगतीचो आयोग विन्सेंट डिसोजा. नीत आनी शांतीचो आयोग नेल्सन लासरादो. परगटणी आनी सुवार्ता प्रसाराचो आयोग लॅन्सी डिकुन्ना. सामाजीक संपर्काचो आयोग विन्सेंट मोरास. स्त्रियांचो आयोग लिली डिकुन्ना. क्रिस्तांव एकवटाचो आयोग जेराल्ड मोरास. आंतरधर्मीय संवादाचो आयोग विवेक विपायस. शिकपा आयोग आलेक्स आयवन सिक्वेरा. युवजनाचो आयोग अनिल पिरेरा. देवस्तुती आयोग वलेरियन विक्टर सेरा. भलायकी आयोग दिव्या डिकुन्ना. वावरडेचो आयोग फिलिप डिकुन्ना. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोग विन्सेंट सिक्वेरा. परिशिष्ट जात पंगड क्रिस्तांव आयोग सिरिल सिक्वेरा. तळांतर करांचो आयोग ब्लेनी डिसोजा आनी परिसर आयोग ह्युबर्ट लोबो. विशिष्टतेच्या व्यक्तीचो आयोग ऑलिंडा. आशा दिवपाचो आमचो डिरेक्टर तो हांगा ना ताच्या बदलाक दियाकोन आसा दयाकर ताणें मुखार येवचें. आमच्या दोनी कोनड्याची सुपिरियर हांगा वेदिकार आसात तांकांय सन्मान करूंक हांव आमच्या आयच्या मुखेल सैऱ्या कडेन विनंती करतां. तशेंच सदां मिसागेची आमची 5 जाणां भुरगीं आसात ल्हान मानकां. सदां मिसागे येवची सदां लोभ घालची. ल्हान भुरगीं मिलिटा मिनेजस खंय आसल्यार मुखार ये संदेश मारता तांकांय आमच्या मुखेल सैऱ्यान सन्मान करचो. स्नेहल सरिता फ्लॉयड मिस्कीत आनी डेल्विन खंय आसात भुरगीं. मेलिटा मिनेजस खंय आसा मा आत बरी कर. सदां मिसाग येवची भुरगीं. फ्लॉयड मिस्किताची मम्मी आसा हांगासर दयाकर मुखार येवचें. संदेश मारता स्नेहल सरिता तांची वडिलां कोणी जातात मुखार या. फ्लॉयड मिस्कीत डेल्विन
तांचे घरची गुणी असल्या जातात त्या मुखार या त्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दिवया ताळये भिटून. आमच्या इगर्जेच्या वयल्या बिल्डिंगाचे नळे काडूंक नळे दवरूंक आमकां घटमूट आचारी गरज आसले आनी त्या खातीर आमच्या बिगर बापान तांकां आडयलां पयशे जावन बेळा तावन दयकन ते आसल्यार मुखार येवचे रोशन मचादो आनी तांणी मान स्विकार करचो. तशेंच आमच्या इगर्जीक TV घाल्ले CCTV घाल्ले आसा प्रसन्न आसल्या तांणी मुखार येवचे. ಪ್ರಸನ್ನರವರು ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. देव बरें करूं वावर केल्ल्या सुमेस्तांक. मगचे न्हू आमच्या समुदायाचे तशेंच आमच्या फिरगजेचे सांदेश जावने भायर फिरगजेच्या भायर समाजेंत ते परजळटात. समाजेंत ते परजळटात त्या देखून तांकां ह्या वखदां आमी मान करूंक आशेतां आनी तांची वळख हांगासर कर दिवच्याक हांव मुखार आपयतां. उपाध्यक्ष लिओ रोड्रिगस तुमी मुखार येवन तांची वळख सांगा जाय म्हूण विनंती आसा. आमी कितले हुशार जाल्यार कंपाउंडा भितर मात्र फिरगजेच्या भायर कांय येना. ह्या समाजांत इतलो लोक आसा जाल्यार आमच्या समुदायांक ते गुर्तिसितात पळय ते निजायकी वर्तें भाग ह्या फिरगजेक. दया करून हांव त्या जाणांचें नांव सांगतात आनी मुखार येवचें. विवेक विन्सेंट पायस, बीना फेर्नांडीस, सांत आंतोन बडो, तशेंच नेल्सन लसरादो कथोलिक सभेचो अध्यक्ष. तुमी दया करून येवचें आनी मानाची बसका तुमी स्वीकार करची. विवेक विन्सेंट पायस कर्नाटक सरकाराच्या दक्षिण कन्नडा जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती लभलेलो ह्या वर्सा. वडियूर श्री प्रशस्ती. वडियूर श्री म्हळ्यार एक व्हडलो स्वामीजी ताच्या 60 वर्सांच्या त्या षष्टाब्दी आचरण करच्या त्या संदर्भार संवसाराच्या विश्वदेल्लेड्या 60 मंदिगे मात्र एक सन्मान दिल्लो. तातूंत आमच्या फिरगजेचो संयोजक विवेक विन्सेंट पायस ताका तो मान मेळिल्लो. आमकां समेस्तांक आमच्या समुदायाक तो रेस्पेक्ट मेळ्ळा. ताची सेवा माडंतेर फिरगजे संयोजक, वारड्यांत गोळी परिषद संदो, कर्नाटक राज्य ग्रामीणाभिवृद्धी धर्मस्थळ ताचे राज्य निर्देशक व्हडलो एक जबाबदारीचो हुद्दो. हजारो लोकांक तांणी मद्यपान शिबिरां करून भुलायकी वंत करच्यांत तांचो मोठो सहकार. आनी ह्या दिसांनी हांगा रिन्युवेशनाचें काम करता आसतना दीस रात म्हणल्यार बरी एक लुंगेर येवन 200 नवळे कांडंत पेंट करून येता म्हण येतालो. इतलो प्रामाणीक आनी एक सेवेचो मनीस जाल्लो आसता आमच्या फिरगजेतावन आमच्या समुदायातावन तांणी तांकां मान फावो केल्लो निजायकी वर्तो जावन आसता. आज हांगा जमलेल्या समेस्तांच्या तर्फेन तुमकां आमी अभिनंदन पटयता. मोदे घेता आसात नेल्सन लसरादो. सेवा रत्ना. रत्ना म्हणटा आमकां कळटा तातूंत कालिंगी एक आसतलें म्हणून खंडीत जावन 2019 सगळ्या संवसारभर कोवीड आयिल्लें. सगळीं घरांतल्यान भायर येवंक भियेल्लीं. थोडे फावटी माध्यमांचेर तें बेश्टान दवरलें आसा. तरी एक एक्स मिलिटरी जावन सेवा दिल्लो कथोलिक सभेचो प्रस्तुत अध्यक्ष माडंतेर गटाकाचो, बेलतांगडी वारड्यांत कथोलिक सभेचो एक खजानदार जावन मांगडू डायसिसा सेंट्रलांत थंय एक ताची सेवा दिता येत आसतना एका कंपनीन ह्या कोविडाच्या संदर्भार कोणें कितें काम केलां म्हणून तांणी एक कांसमरी काडली. माडंतेरान मुस्सनान एक काम केलां तरी नेल्सनाक ती प्रशस्ती मेळिल्ली. निजायकी आमच्या फिरगजेक एक व्हड भाग जाला आसा. तांकां सेवा रत्ना म्हणलें एक बिरुद दिवन अवॉर्ड मेळोवन तांणी मान केल्लो आसता. आमच्या फिरगजेच्या तर्फेन तुमकां अभिनंदन पटयता. ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವೇ ವಾರ್ಡ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆ ಏಜ್ ಪರವಾಗಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೇ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳಲ್ಲ, 8ರಲ್ಲಿ 8 ಕೂಡ ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಬೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ರವರು
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು 1 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿ, ಸಮುದಾಯದ ಕೀರ್ತಿ, ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಬೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ಗೆ ಅಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೂವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೇಸಿಲ್ ವಾಸ್ರವರು, ಚಾನ್ಸಲರ್ ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मगचनो ही आमची फिरगजेची थारा समाजेंत परजळची तांकां परत एक बडी घट्ट ताळयो दिवया. तांच्या वावराक, तांच्या मुखल्या फुडाराक आमी जैत मागया. इगर्जेक 5,000 आणि ताचे चड दान दिल्यांची नांवां अशीं आसात. दयाकर मुखार येया आनी आमचो प्रिंसिपल दीपक तांचे तावून तुमी मानाची वान घेया. हेनरी नोरोना ಪೂವಿತ್ ಕಳ್ಜಾವಡು 20,000, ನಾವ್ನಕ 20,000, ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗ ಸಾಂಪಾವಲೋಡು 15,000, ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಕುಟುಂಬವಾಡೋ 10,000, ಮೇರಿ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೋ 10,000, ಲಿಯೋನೋರೋನ್ನ ಫಾತಿಮಾ ವಾಡೋ 10,000, ರೀಟಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ರುಜಾರ್ಮಾಯಿ ವಾಡೋ 10,000, ಐವನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿರೇರಾ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವೇರ್ ವಾಡೋ 10,000, ಮೌರಿಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್ ಸಾ ಅಂತೋನ್ ವಾಡೋ 10,000, ಮಗ್ದಲೇನಿ ಬೆನ್ನಿಸ್ ಸಾ ತೆರೇಸ್ ವಾಡೋ 7,000, ರೋಷನ್ ಕಾಮತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಳು ಜಿಜು ವಾಡೋ 5,500, पेली लूसी अल्बुकर्क संत अंतोडो 5,000, फ्रांसिस विंसेंट कार्लो रूजर मई वडो 5,000, प्रवीण डिसोजा सा पेद्रू वडो 5,000, मग्दलिन मोनिस लूड्स वडो 5,000, मार्शल डिसोजा लूड्स वडो 5,000, सेरापिन पेर्नांडिस भाग्यवंत कुटुंब वडो 5,000, अविलानी शिबोनी पिंटो कार्मेल वडो 5,000, सिल्वेस्टर पिंटो सा पेद्रू वडो 5,000, मार्शल प्रांक सांजुआ वडो 5,000, आलिस अल्बुकर्क आणि कुटुंब सांत अंतोनो 5,000, बेजिल नोरोना सा फ्रांसिस आवरडो 5,000, तेरेजा डिसोजा भाग्यवंत कुटुंबावडो 5,000, रॉबर्ट डिसोजा ಪೂವಿತ್ ಕಳ್ಜಾವಡೋ 5,000, ಫ್ಲೋರಿನ್ ನೊರೋನಾ ಸಾ ಲೋರೆಸ್ ವಡೋ 5,000, ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ರೂಜಾರ್ಮಾಯಿ ವಡೋ 5,000, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೋನಿಸ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಡೋ 5,000, ಹೆನ್ರಿ ಮೋರಸ್ ಫಾತಿಮಾ ವಡೋ 5,000, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಡೋ 5,000, ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕುರ್ಸಾ ವಡೋ 5,000, डेनिस गोन्सालिस सा लोरेस वडो 5,000, काश्मीर पायस कार्मेल वडो 5,000, फ्लोरा डिसोजा जेजुराय वडो 5,000, स्टॅनी तेलंबा मार्ता रुजार्माई वडो 5,000, असुमता फर्नांडिस पवित कळजा वडो 5,000, स्टॅनी मार्ता आणि तेलबा मार्ता आमच्या हरएका दिसा सर्तेक तशेंच आयच्या दिसा सगळी तरकारी ताणें दान दिल्या. तांकां देव बरें करूं. तशेंच SM स्टोर माडेन ताणें तांदूळ दान दिला. आमच्या सर्तेच्या वेळार तांकां देव बरें करूं. त्या करता मुखार येवचें, मान स्वीकार करचो. जर तर कोणी नात तांच्या घरच्यांनी मुखार येवचें. स्टॅनी आनी तेलमा उठूया दोगांय, उठूया.
SM स्टोर मायकल डिसोजा मुखार ये आनी तुमचो मान स्वीकार करा. देव बरें करूं. शाईनी मुखार येवन तुवें मान स्वीकार करचो. शाईनी डिसोजा. मंगळूर देसजेंत चान्सलर जावन वावुरतात म्हणून बाप विक्टर जॉर्ज हांकां आमच्या विगार बापान वेदीर आसलेल्या सैरांनी मान करी जाय म्हण विनंती करता. त्या उपरांत चान्सलर बापा तावन बरो एक संदेश आमी सगळ्यांनी आयकोवचो. घट्ट ताळयो दिवया आमच्या चान्सलर बापाक आनी बरें मागया. चान्सलर बापांचो एक संदेश आमकां. मोगाच्या विगर बापानो ह्या कार्यक्रमाचो अध्यक्षस्थान तुमचे थंय आसा आनी हांगासर आशिल्ल्या वेदीचेर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यानो आनी धार्मीक भयणीनो आनी म्हज्या मोगाच्यांनो. सकाळीं 9:30 वरां आतां म्हणसर कानाक आनी मनाक मात्र पडटा शिवाय तोंडाक आनी पोटाक न्ही पड जे आसले दोळस. आतां 1 वर जालें पाद्र्याप म्हणालो 1 वरा भितर जेवण मेळटा म्हणून. ताज्या मदें म्हाका उलोवंक सांगलां. हांव चड उलयना, एकच ह्या 2 मिनटां उलयतां. पयल्या सुवातेर म्हाका हांगासर येवंक एक संदर्भ तुमी करून दिल्ल्याक विगाराक आनी ताच्या सांगात्यांक आनी तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक नवो अनुभव ह्या कार्यक्रमांत ह्या मिसार तशेंच हांगा जाल्ल्या कार्यक्रमांत भाग घेत आसतना साबार संगती म्हाका कळ्ळ्यो. ह्या फिरगजेची महत्व, ह्या फिरगजेचें व्हडपण आनी चरित्र चित्रण आनी हांगासर सन्मान आनी लोकांचे प्रतिभा पळयत आसतना ह्या फिरगजेचेर आसुल्ल्याच्या चड आनीक चड एक अभिमान म्हाका सडलो. देखून तुमकां सोमेस्तांक हांव उल्हास पटयतां आनी तुमकां देव बरें करूं करता आनी तुमच्या मिसावांत बरें मागता. म्हज्या विशयान ती साबार बरें फादरापान सांगलां. सकाळीं फादर बाजेलान सांगता आसतना म्हाका उडास आयलो पवित्र पुस्तकांच्या उतरांचो. एका शिशाची जीब देवान म्हाका दिल्या म्हणून. तशें मागीर उपरांत म्हाका उडास आयलो सकाळीं ब्रेकफास्टा वेळार फादर बाजेला सांगात ब्रेकफास्ट खाण घेता आसतना सकाळीं मोवी खाण घेतलो तो. सकाळीं मोव खाण गेल्या उपरांत मागीर उतरां मोवाळत मोवा प्रिन्स वळून आसात. अशें कर्ण फिरगजेन ताणें एक एकवट सहकार बरें मन आनी उत्तेजन हर एक ताणें हाड दिलां. त्या देखून ताच्या गवळीक मुखेलपणा खातीर ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज एकल्या विगारा सांगाता मात्र चलना. ताका आदारी जावन हेर समस्त आसात. प्रत्येक जावन आदारी हांगासर वावर करचे याजाक ताच्या चड मापान लायक मुखेली वायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ताजे उपरांत संयोजक गुरकार संघ संस्थेचे मनीस आनी ताच्या चड मापान तुमी सहकार दिवचे बऱ्या मनाचे मनीस. देखून तुमकांय हांव उल्हासितां. प्रत्येक जावन ह्या फिरगज कुटुंबाच्या दिसा तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. फिरगज एका दिसात चलना, व्हड जायना, वडावळ जायना. ही म्हळ्यार त्या फिरगज सुमार 130 वर्सां थावन आग्रा फिरगज आदी आशिल्ली. ताज्या उपरांत इंडिपेंडंट फिरगज जावन इतली वर्सांनी उरता जावन आसा. अशें आसता आसतना साबार बरें काम जावनूच आसा,
बेलतणी वाराड्यान मात्र न्ही सगळ्या देश जंत एक प्रसिद्ध फिरगत जावन ती आयल्या ते आमकां हेम्याची संगत तुमकांय हेम्याची संगत त्या देखून तुमकां हांव प्रत्यान शबासकी पटयतां. सांपोलान म्हळां हांवें बीं ओंपलें आपोलोन उदक घालें आनी तें वाडशें केल्लें देवान म्हणून. बीं ओंपलो मनीस मुख्या न्ही उदक घाल्लो मनीस मुख्या न्ही बगार फळ वाडशें केल्लें फळ दिल्लें देवान. देव मुख्य जावन आसा एका फिरगजन. आमी केवल ऑर्डिनरी समाज न्ही आमी एक क्रिस्तांव समाज क्रिस्ताचें मिसांव मुंदर व्हरचें तें मिसांव बरें करूंक देवान तुमकां आदार दिला त्या देखून अर्गां आमी ताका दिता. आनी सर्तीक हांव उलयना परत्यान तुमकां हांव बरें मागतां आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांत आमी अभिनंदन करता मात्र न्ही तुमच्या संगता आसा आनी तुमच्या विगाराक हांगासर आसलेल्या याजकांक लायक मुखेल्यांक तुमकां सर्वांक देव ताच्या कृपे बेसांवांनी बरो म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. बरो एक संदेश दिवन सक्कड फिरगजगारांक बरें मागल्ल्या फादर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत जावन इल्लेशी बूक लागून बरो सारकें 1:20 जेवण दिवची सगळी वेवस्था करता. केवल आनी एक 10-15 मिनटां मात्र 1:20 बशी तुमच्या हाताक मेळची सगळी वेवस्था आमी करनस आसा. मुगचे न्हू ह्या फिरगजेंत मस्त जाणांनी सेवा दिल्या. खंडीत जावन गुरकार प्रायज जाताना नवे गुरकार येतात आनी नवी चिंतपां नवो वड्याचे सांद्यांनी सांगात दिवचें अशें. खंडीत जावन ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी सुमार 4 गुरकार नवे आयले आनी नवे येताना पोरण्यांनी मस्त सेवा त्या वाड्या खातीर दिल्या. मस्त वर्सां ते तांणी वावुरल्यात त्या देखून तांकां आमी मान करूंक आशेतां. 4 गुरकारांचें हांव नांव सांगता. तुमी बेगीनच मुखार येवचें आमच्या येजाक बापा तावन मान स्विकार करचें. रोजार माय वाड्यांत मस्त वर्सां सेवा दिल्लो रोजार माय वाड्याचो आदलो गुरकार जेरोम पावल डिसोजा तुमी मुखार येवचें. बरी सेवा वाड्याकारांक लाभल्या त्या देखून तुमकां मान करूंक आशेतां. जेरोम पावल डिसोजा तुमी वेग्गी मुखार येवचें. तशेंच बाळोक जेजू वाड्यांत लॅस्ली डिसोजा तांची बरी सेवा थंयसर मेळ्ळ्या तांणी दयकर मुखार येवचें आनी मान स्विकार करचें. तशेंच सान जुजे वाडो हातूंत फेलिक्स मस्कारेनस तांणी बरी सेवा दिल्ली आसा. फेलिक्स मस्कारेनस तुमी दयकर मुखार येवचें मान स्विकार करचो. तशेंच फातिमा वाड्यांत बरी सेवा दिल्ली आसा. आदली गुरकार्न रिटा कुरैया तुमी मुखार येवचें आनी मान स्विकार करच्याक हांव विनंती करतां. जेरोम पावल डिसोजा ताची पत्नीन कोणी असल्यार घरची असल्यार वेग्गी तुमी मुखार येवन मान स्विकार करचें. मुगेचनो पवित्र पुस्तक म्हणटा शेळयो गोवळ्याचो ताळो आयकतात. गोवळी शेळयेचो मोग करता आनी आमचो गोवळी आमचो विगार बाप. विगार बापाच्या मुखेलपणार हाती धरली सर्व कामां सुफोळ जाल्यांत त्या देखून आमी तांकां मान करूंक आशेतां. तांचे विशयान 2 उतरां आमच्या उपाध्यक्षान उलय जाय आनी तांकां मान करी जाय म्हूण हांव विनंती करतां. पयलें विगार बापा कडेन बक्षाने मागता. कित्याक खंयचें काम आमी करचें जाल्यार विगार बापाचें परमिशन घेवन करचें आसा. पूण आतां करचें काम विगार बापांक गुतूच ना. त्या देखून पयल्यानच म्हळ्यार बक्षाने मागता म्हणून सगळें आमी कितें केली सेवा ताका प्रत्युपकार जावन पाद्र्याबांच्या मुखेलपणार एक मान केलो. तर पाद्र्याबाचें इतलें बरें मुखेलपण आशिल्लें तर आज इतली सोबायाची फिरगत जाली. ताचे चडी तुमची काळजां मनां वट्टू केली आसता बापानो. तुमकां सर फिरगतकारांच्या तर्फेन अभिनंदन पटयता. दया करून तुमी बसका स्विकार करची आनी फिरगतकारांचो मान तुमी स्विकार करचे म्हणून विनंती करता. आमच्या चान्सलर बापांनी तशेंच आमच्या सक्कड येजाक बापांनी आमच्या विगार बापा मान करी जाय.
मग न्हू फिरगजेचें बाकीचें काम जाताना सदांनी ते आसले बरो वावर ते करतले तांचो सहकार आमकां मस्त मेळ्ळा त्या देखून आमी ह्या वखदां तांकां मान करूंक अशें हांव घट्ट ताळयो दिवया आमच्या येजाक बापा सर बरें मागया. मार्च 2 एक आमच्या हांगासरल्या एक महान व्यक्तीचो जल्म दिवस. त्या दीस सिंधीचो बुधवार आमी आचरण करूंक जायना. त्या दीस केक कट करूंकय जायना. त्या दीस आमचो विगार बाबाचो जल्म दीस. तांचे विशयान 4 उतरां उलयचें म्हूण चिंतिल्लें पूण विवेकान निर्यान सकट उलोवन जाला. त्या विशयांत चडीत हांव कांय उलोवंक वचना. तांचे विशयांत जनान आकस्मीक मोरान खंडीत आमी फादर बेजिल वास आमचो सर्वांचो मोगाचो पाद्राप. तांचे विशयान ल्हान एक कविता वाचून हांव वेळ 1.5 वरां तुमकां जेवण मेळटा. 65 वर्साच्या जल्म दिसाचे रास गोस शुभाशय पाठवून ल्हान कविता तुमचे मुखार सादर करून खुशी पावता. आमच्या सर्वांचे मोगाळ विगार मानादीक बेजिल वास मिसां वावराक वेतात हजारो मैलां पयस. पवित्र पुस्तक वाचतात ते हर एक दीस. सर्वां खातीर मागतात रात दीस. ते जावन आस माडेंतरचे पिरगेचे बॉस. सर्वां खातीर मागतात रात दीस. ते जावन आसात आमचे मोगाचे बॉस. आमचे दयाळ क्रियाळ याजाक बेजिल वास. मागणे रजार भक्ती कर्यांनी दिक्षिशानंद पास. दुबळ्यांच्या बऱ्यापणां खातीर आवड येता तांचो स्वास. दया मागा मोग काकुळटू वखशांची रास. जाय आमकां तुमच्या बेसांवांची रास. दया माया मोग काकुळटू वखशांची रास. जाय आमकां तुमच्या बेसांवांची रास. आमच्या पिरगेचे करुणामय विगार पादार वास. तांच्या बलसांनी नांत कास. तरी करतात सेवेच्या कामाची रास. तांच्या खजानांत नांत कास. तरी करतात सेवेच्या कामाची रास. ते करिनात कोणायकी ऊट बोसू. तांची विस्नार उतरां एप्पल ज्यूस. ते करिनात कोणायकी ऊट बोसू. तांची विस्नार उतरां एप्पल ज्यूस. सर्वांची काळजां मनांची केल्ले बेजिल वास. तांकां पातयेवन खंय तूं वसू जायना तुका लॉस. मागण्या उपासाच्या बळान करतात वायट संगतीचे नास. तांणी मागल्यार जायनाय तूं नापास. मागण्या उपासाच्या बळान करतात वायट संगती नास. तांणी मागल्यार जायनाय तूं नापास. मागणे रेजार रितीचे पाद्रा बेजिल वास. करेजमंत कायनांत ते मास. जिवान तांचे सक्री पीस. जावंक सोडिनांत मारदारचो समुदाय पीस. आशेतात केदनाय आसाची म्हूण सगळ्यांनी फीस. आशेतात केदनाय आसाची म्हूण सदांय फीस. आमचे अभिमानाचे पादार बेजिल वास. तांकां मेळटात देवाचे संदेश. देवाचे कुशेक म्हणटात यस. संदेश पाठोवंक वेतात ते देश विदेश. फादर तुमकां जल्म दिसाचे शुभाशय रास. लांब जियो आमचो विगार देव बरें करूं. मस्त रास म्हळें आनी आमी सगळ्यांक दिता मोगाचो एक केस आमच्या पाद्राबाक. ओके कितेंय जावं दे मोगाचें न्हू. परवा निमाण्या बुधवारा दिसा पाद्राबाचो बर्थडे. त्या दीस केक कट करून आचरण करूंक जायना. त्या देखून आज आमी आचरण करता. फादर तुमी मुखार येवचे. तुमच्या मुखार आसतले सोबीत केक कातरचे. आमी सगळ्यांनी हॅपी बर्थडे म्हळ्यार गीत गावन उल्हास सोचे.
देव बरें करूं. दयकर आमची बसका घेवया. मग न्हू आमचो विगार बापा थावनो आतां आमी काळजांतलो संतोष उतर आनी आतां आमी आयकुया. विगार बापान मुखार येवचें आनी दोन उतरां उलोवचीं. मोगाचे चान्सलर बापानो, याजक बाबानो, धर्मी बहिणीनो, उपाध्याय कार्य संयोजक, गुरकारान सर आमच्या मोगाच्या फिरगसगारानो, बोतडे खातीर फिरगस दीस केल्लो न्ही हा, हांकां खाम ना. आनी आतां सगळें चेंजीत जाल्या. हे आतां बर्थडे खातीर फिरगस दीस केल्लो. फिरगस दीस केल्लो समुदायाचो दीस आमच्या इगर्जेक आमच्या व्हडली मायकेक हे फावटी आमी काल एक साडो न्हेसयला. एक संभ्रम करीचे म्हणून सगळ्यांनी सांगिल्ल्या खातीर आमी आज भोव संतोशान सांगाता मेळ्ळ्या. देखून ह्या संदर्भात तुमी म्हाकाय गौरव दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर रास दीस रात आनी पुरा म्हळें हांव अखेरीक उरलां. अखेरीक देवा दास आनी तुमचो दास आसा तितलोच हांगासर उरलां. तितलो मात सेवा करूंक कितले दीस दवरल्यात दवरतात म्हाका तितले दीस तो सेवा करचें काम म्हाका दिलां. तुमकां देव बरें करूं. तुमी दिल्ल्या सर गौरवा खातीर बऱ्या मना खातीर. म्हाका मुख्य जावन आज देव बरें करूं म्हणचे तुमचो सर्वांचो. हे फावटी आमच्या कामाक पोरतोन म्हणटाले आमी कोण उपाध्यक्ष, कोण कार्यदर्शी, कोण अध्यक्ष खंयचेय ना. हर एकल्यान ही म्हजी फिरगस हें म्हजें काम म्हणलें बरी. कांयच गल आठवण ना, घुसपट ना, कितेंय ना. हर एकलो मुखार येवन काम करताले. विशिश्ट हे पयत काळी चलोवन व्हरताले. आतां फिरगस दीस जायचे म्हणून सांगिल्लें मात म्हजें इतलें मास, म्हजे इतल्यो इटल्यो, म्हजो इतलो तांदूळ, म्हजे इतलें नाल्ल, हर एक टप 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 करून हर एक कितें गी वयर पडलें बरी, वयर कितें पडटा पळय तशें पडलें बरी. हर एक लोकांच्या बरें मना बतावन येवन आयलां. आनी इगेचें कामय म्हाका भोगतालें. तुमकां जावं गुत्ता तो फिरगोळे परिशद सांद्यांक गुत्ता. त्या इगेचें काम चिंतनांत म्हजें टेन्शन तकलेचें वयर पावुल्लें. आनी हांव एकल्या दोगांक व्हडलो ताळोय काडलो समाकरीचे आमी म्हणून. पूण पळयत आसतना अखेरीक हांवें बेश्टें ताळो काडलो. ताळो तुमचोच आसुल्लो. कितें म्हळ्यार हर एकांत तुमी तुमच्या कामाचो दानाचो दाळो दिला. पुरो काम जाताना म्हणटाले इतलें गुत्तालें जाल्यार आमी नवी तिगज बांदी येताले म्हणून. म्हळ्यार काम घडयेन जाता, कुमो घडयेन येता, घडयेन वावर दितात. हर एक हे न्हीद जावन तुमी सगळ्यांचें बरें म्हण. कोण जाणा बेगीनच आमी केल्लें काम उरयचें म्हणना. नवी इगज बांदता जाल्यार बेगीनच तें काम नवी तिगज बांदयेत. म्हाका हांव म्हज्या काळार जाल्लें काम उराचें म्हणून कांय ना. तुमी केल्लें काम म्हज्या काळार जाल्लें. तुमी केल्लें काम तुमी आनी एक बरें एक देवतें उबारता जाल्यार म्हाका आणकी जायतो संतोश. देखून हे मोड्यान त्या फिरगस परजळ आसय. देवचे पवित्र काळीच कशें तें काळजांत उजो परजळटा तशें सदां न्ही सगळ्या संवसारा परजळले बरी. मोड्यान त्या फिरगेसोय हो सगळो परमळ सगळ्या परजळे ते रावो जाय. हर एक कडेन मोड्यान ते फिरगस म्हणटा स्थान आसा. वाराड्यांत आमी मोड्यान ते फिरगसगार येवना जाल्यार हर एक कार्य सारकें जायना म्हणटात. आमी मोड्यान ते फिरगस गेल्ल्या वेळार कुडले ते हॉल भरता, ते स्वयंसेवा भरतात, हर एक जाता. आमचे फिरगजेन आमच्या वाराड्यांतच सड्ड कुटुंबां आसची फिरगस ही, सड्ड वाडे आसची फिरगस ही, आनी सड्ड संस्थे आसची फिरगस ही. भोवशा देशाचेंच एक भोवशा एक वर्ती एक स्थान आसची फिरगस. परस तुमी ह्या हप्त्यांत देश कागात आयले म्हाका उपकार बावडचे. मिसा हांव आयताराक दान दिल्ल्या पैकी हायेस्ट 8वें रँक आमच्या फिरगेचे मेळ्ळा म्हणून. देखून तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां. हे 8वें रँक म्हज्या काळार न्ही, आदीं हांव उरोवन आयलां. आदीं हांव उरत थोडे फावटी 5व्या रँका पावल्यात. म्हळ्यार बीस साहेब एक दीस म्हणटालो तुमची फिरगस खंयचे फाटी रावना, दिते रावतात. आनी आमचें आयताराचें कलेक्शन पळोवन बीस साहेब एक दीस म्हणटा तुजे फिरगेचें सकट लोक काणी घालता म्हण दिसता, नाल्यार इतलें कलेक्शन हांव साथ दिना म्हणून. म्हळ्यार हर एक आमच्या फिरगेचे लोकांक एक फिरगस म्हणून एक बरें म्हणा. लॉकडावना वेळार थोड्यांनी येवन फादर तुमकां जेवंक विचारलें आसा, परतू फिरगेचे खर्चा पयशे विचारलें आसा. फादर म्हजे 4 आयतारांचे वट्टू पयशे हाडल्यात. हे हांवें आयतारा घालचे पयशे तेगेले कुटशिल्यात म्हणून अन्न दिल्ले आसात. थोड्यांनी फादर हे तुमकां खासकेन पयशे तुमकांय वापर येत, तुमी कोणायकी वापर येत, तुमी हे दवरा, हे गरजेक वापरा म्हणून दिल्ले आसात. खंयचेय कार्य हांगासर
पयशे उणें पडून उणें पडलें ना. हांगासर हांव आयल्या उपरांत सुमार कामां सांगलीं. सुमार आमी येदोळ खर्च केल्लो पयसो 5 करोडां वयर जायत. 5 करोडां वयर जायत. तुमकां दिसना तितलो जायत. हर एका रिती विंगड विंगड योजना खर्च जाल्लो पयसो खंय जावन आयलो? लोकां जावन आयलो. लोकां जावन आयलो. थोडे फावटी आमी तें आसा हें आसा म्हणटा. ही गरजी आमी धरली जाल्यार ती जाती आसली. येदोळ जाती आसली. म्हळ्यार ह्या फिरगजेंत जेवच्या पयस काळजाच्या ताच्या कुरपेन खंयचेंत काम रावना उरना. कोण पाद्र्याक येवं दी, कोण पाद्र्याक वचों दी. ही फिरगज जेवच्या पवित्र काळजाच्या कुरपेन निरंतर चलता. हें हांवें पळयल्लें वर्त्या जाप ह्या फिरगजेंत निरंतर चलतलेंच. मोगाच्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. अभिनंदन पाठयता तुमकां समेस्तांक. अभिनंदन. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बोवा परब्याच्या उतरांनी सगळ्यांक बरें मागलां. देव बरें करूं म्हणा. फादर तुमकां देव बरें करूं. आनी आतां वेदीर आसल्या सैऱ्यांक उडासाची काणीक दिवच्याक विनंती आसा आमच्या फिरगजेच्या विगार बापांनी. हांगासर मुखेल सैरे जावन आयिल्ले मानादीक बाब विक्टर जॉर्ज तांकां उडासाची काणीक विगार बापांनी दिवची. वेदीर आसात फादर दीपक तांकां उडासाची काणीक दिवची. फादर स्टिवन हांकांय उडासाची काणीक. आमचे कार्यदर्शी जेराल्ड मोरस तशेंच उपाध्यक्ष लिओ रोड्रिगस आनी फादर जेरोम तुमकांय काणीक. तशेंच धर्म भयण्यो आसा सिस्टर अनिता, सिस्टर प्रेमा आनी संयोजक विवेक विन्सेंट पायस हांकांय स्मरणिके दिवचे विनंती आसा. तशेंच येजाक बापाक आमच्या लिओ रोड्रिगस उपाध्यक्षान उडासाची काणीक दिवची. मगचे न्हू जेवणांत लोणचें ना जाल्यार तें जेवण रुसाना. कार्यांत धन्यवादाची उतरां ना जाल्यार खंडी जावन कार्य सोंपचें ना. मोठव्यान धन्यवादाची उतरां उलोवच्याक आयतो आसा हांगासर कार्यदर्शी. फिरगयेचे इंजिनियर अजय डिकुन्ना तो एक मुखारी अजय डिकुन्ना तांणी विगार बापातान काणी घेवची. आयच्या दिसा हे कार्यक्रम भोव बऱ्या रितीन जावंक स रितीचो सहकार दिल्ल्या आमच्या विगार बापांक हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो सैरो पाद्राप आसा चान्सलर फिरगयेचो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगयेचे याजाक बाप आसात दीपक, फादर दीपक, फादर स्टिवन, फादर जेरोम तुमकां काळजाच्या गुड्या येतून देव बरें करूं म्हणटा. आमची सिस्टर आसात सुपिरियर तांच्या सेवेक तांकां हांव धन्यवाद अर्पिता. तशेंच आमचो उपाध्यक्ष तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कार्यक्रम संयोजन केल्ल्या विन्सेंट मोरसाक तशेंच विवेक विन्सेंट पायसाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर हजर आसलेल्या तुमकां सर्वांक जेवण तयार केल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अजय डिकुना नांकय ताची मिसेस आसा दिव्या डिकुना देगर मुखार सर्वांक हर एक रितीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रितीन हर एक रितीन सहकार दिला तुमचो सर्वांचो हांव उपकार बाळगून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक 1.5 वरार तुमकां जेवण आमी दिवचें. 1.5 वर जालें ताचे पयलें जेवणाचेर आशिर्वाद मागता फादर दीपक. एक घडीभर उबे रावात. हात जोडात, दोळे धांपात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींचे आमच्या मोगाळ बापा आमकां हो दीस तुवें फावो केलाय आनी प्रत्येक तरान मडेन त्यार फिरगजेंत आज समुदायाचो दीस आमकां आचरण करूंक तुवें हर एक कृपा आमचेर वतल्या खातीर तुका अर्गां दिता. ह्या वेळार आमी जेवणाक आयती जाल्या जेवण हांगासर तयार केल्ल्या जेवणाची मांडावळ केल्ल्या हर एकल्यांचेर आनी जेवण जेवंक वेच्या हर एकल्यांचेर तुजें बेसांव घाल सोम्या. आनी अशें हांगासर जाल्लें तो संभ्रम जेवणाचो तो आनीक चड जावन दी आनी बऱ्या मनाचो एकवटाचो मोगाचो तो आमचो बांद सोडून दी आनी वाडोवन दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आसो आनी सदां तुमकां सांबाळो. सौम्यादीन वासुया तो बरो. सौम्यादीन वासुया तो बरो. सौम्यादीन वासुया तो बरो. मोगा पै मिता सो करो. दिन वास्तोलो सौम्या सर्वै काळी. वाकणतोलो महिमा सकाळी. रसना तो सर्वां
या संसारी रायामा सर्वांसो सदा काळी सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो मोगा बरी मिता सो करो बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. दादोशी जेवण असा गट्टे जेवात